प्रतिपणात अवमोगसो स्वागत म्हणता या आईच्या या मिसच्या बलिदानाची इथे समान या परियासात अर्गंजाम मिस बेटा गोडविन मोंटेरो पवित्र काल जावाडो प्रमेला मोंटेरो पवित्र काल जावाडो अरुण लुसी डिसोजा पवित्र काल जावाडो लिगोरी अमसेक्वेर आणि कुटाम नित्य दरवाडो सीमा आणि जॉन्सन पवित्र काल जावाडो 10व्या वर्षाच्या लग्नाच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी जेसन डिसोजा पवित्र काल जावाडो लविना शेल्डन कुटिनो सांजुदवाडो फ्रांसिस कुटिनो सांजुदवाडो रोनाल्ड फर्नांडिस आणि कुटाम पवित्र काल जावाडो आलिस कुटिनो आणि कुटाम वेलंकानी वाडो जेरोम सल्डान आणि कुटाम मदर तेरेजा वाडो सविता सिक्वेरा पवित्र काल जावाडो जेसिंता डिसोजा मदर तेरेजा वाडो डायना कॅल्विन डिसोजा मदर तेरेजा वाडो आश्मा कुटिनो आणि कुटाम वेलंकानी वाडो संदीप आणि कॅरल कुटिनो सांजुदवाडो प्रकाश लोबो लांग वाडो पेपर सीड पक्षेकरे प्रत्येक ते सांबसोद मिस बेडेता मगदलेन डिसोजा लांग बोलवाडो गचाल मोबसोद मिस बेडेता गॉडविन मंतर आणि कुटाम पवित्र काल जावाडो थॉमस कुटिनो आणि कुटाम मदर तेरेजा वाडो विनी कुटिनो वेलंकानी वाडो रॉबर्ट डिसोजा आणि कुटाम नित्य दरवाडो जेसिंता मरिया डिसोजा मदर तेरेजा वाडो ग्लॅडिस फर्नांडिस लांग बोलवाडो प्रकाश लोबो लांग बोलवाडो मगदलेन डिसोजा लांग बोलवाडो गचा सर अल्माव आणि पुलगोत्रेंच्या जंबसोद मिस बेडेता डॉन कुटिनो आणि कुटाम सांजुदवाडो देवडीन मेल्विन सल्वाडोर फेराओच्या जंबसोद मिस बेडेता मर्लिन आणि फिलोमेना फेराओ मँगलोर देवडीन जॉन डिसोजा जंबसोद मिस बेडेता लॉरेन्स आणि ग्लॅडिस डिसोजा पवित्र काल जावाडो देवडीन अल्फोन्स लुइसच्या जंबसोद मिस बेडेता सेलिन लुइस आणि गुर्गी लांग बोलवाडो देवडीन चार्ल्स ग्लोबोच्या जंबसोद मिस बेडेता प्रकाश ग्लोबो लांग बोलवाडो देवडीन सल्वाडोर मार्सेलिन आणि जॉन डिसोजा जंबसोद मिस बेडेता मार्सेल डिसोजा आणि कुटाम नित्य दरवाडो देवडीन हिल्डा क्रास्टो आणि अलेक्स पिंटोच्या जंबसोद मिस बेडेता मार्सेल डिसोजा आणि कुटाम नित्य दरवाडो देवडीन रिचर्ड नजरेतच्या जंबसोद मिस बेडेता हेलेन नजरेत आणि कुटाम मदर तेरेजा वाडो या सर्व ते सर्वांखातीर आज आम्ही बलिदान वेळार येशूच्या बलिदान वेळा मागया आमची वैयक्तिक सेवा मागणी या बलिदान वेळा देवाक आम्ही समर्पण करूया आता प्रस्तावान आम्ही ऐकूया मोगाच्या नो देव बरी सांज दिवटून का सुमेस्तां जेजूच्या जीवनपणाचो संभ्रम वडादाबाजी तरान संभ्रम हांगासर जमलेल्या तुमका सुमेस्तां मोगाचो स्वागत आईची देवस्तुती जेजूचे पुनर्जीवनपण आत्कासो काळोख दवडायता आणि भरवशाचे नवे जीवित हाडता म्हणून संदेश दिता सोम्याच्या पुनर्जीवनपणान भागीदार जावचे बाग आमकां फावो जाला आसता आम्ही जेजू सवे ससनात जीव पावतेल्या म्हणलो भरोसो जिवाळ दवरया आणि जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या संभ्रमान भाग घेवया आईचे देवस्तुती 4 भाग आसात पहिलो भाग उजवाडाची रीत उज्याचेर आशीर्वाद आणि पास्काचे वातीची तयारी दुसरो भाग देवाच्या शब्दाची रीत तिसरो भाग उदकाचेर आशीर्वाद आणि पवित्र स्नानाची नवसरणी चौथो भाग एवकारिस्तचो संभ्रम हे 4 भाग अर्थभरीत तर या पवित्र दयस्तुतीन क्रियाळ रीतीन वाटो घेवया आणि पुनर्जीवन ख्रिस्तातय आणि आमच्या जीवनपणातय आमचो भावार्थ जिवाळ करया पहिलो भाग उजवाडाची रीत आता उजो बेंजार करून पुनर्जीवन ख्रिस्ताचो संकेत जावन आसची पास्काची वात आम्ही पेटयतल्या ते वातीचो प्रकाश वाटून आमच्यो वाती पेटयतना आपले ख्रिस्ताचो उजवाड म्हणलो उद्गार या सांगयतलो ताका देवाचे उड उपकार म्हणली जाप आम्ही दिवया उपरांत या जग पास्काची पेटची वात आंतरी मुखार तयार केल्ल्या जाग्यार दवरतले त्या उपरांत पास्काचे वातीची स्तुती गायतले त्या वेळार आमच्यो वाती आम्ही पेटोवन धरच्यो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्याचे जो ख्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो
प्रीतीच्या भाव बहिणीनो, ये भोव पवित्र राती जेजू ख्रिस्त आमचो स्वामी मेल्ल्यांतलो पुन्हा जिवंत जालो. देखून ये राती पवित्र सभा आख्या पृथ्वीर शिंपडलेल्या आपल्या भुरग्यांक सगळी सांगता मेळून जागी रावंक आनी मागणी करूंक आपयता. मरणांतलो जिवंत जावन जेजून मरणाचे जैत वेरें हें ताचें पास्क. ताच्या पास्काच्या जैतांत आमकांय वांटो आसा. तर देवाचे उतार आयकून आणि जेजूच्या मरणाने पुन्हा जिवंतपणाचो घोटो संभ्रमून सोमयाच्या पास्कांचो आमी आतां भक्तीपणी उडास करूया. हे पर्यंत ताच्या जैतान आमकां वांटो मेळटलो आनी ताच्या सांगाता देवा सवे आमी जिवंक पावतल्या. हो आमचो तिर बरो वचो. प्रार्थुया. देवा तुझ्या पुत्रा वरवीं तुझ्या परजलाचो उजो भक्तांक तुवें दिलाय. हो नवो उजो पवित्र कर आनी ह्या पास्काचे परबे वरवीं आमच्या काळजांनी सर्गाचे अत्रेक पेटय आनी निर्मळ मनाची आमकां करून ससनाच्या परजलाचे परबेक आमकां पावय. ह्या आमी मागता तुझ्या पुत्रा जेजूचे नांवी. ख्रिस्त काल आणि आज, आरंभ आणि शेवट, अल्फा आणि ओमेगा, सर्व काळ आणि शेकडे ताचेच, ताकस महिमा आणि राज पदवी ससनाच्या ससनाक. आपल्या पवित्र आणि महिमेवंत गयावरवीं जेजू ख्रिस्त आमचो स्वामी आमकां राखो आणि सांभाळो. आमेन. उजवाड महिमेन जिवंत जाल्ल्या क्रिस्ता जेजूचो दवडो काळो अंकर आमच्या काळजां मतीचो. मोगाचनो आता एक घडी आयकोनचे पहिले हांगासर या जाग हो क्रिस्ताचो उजवाड म्हणटा पयले फावटी, दुसरे फावटी दारवाट्यार इगर्जेच्या आणि तिसरे फावटी आल्तारीक पावल्या उपरांत. त्या देखून दुसरे फावटी
दारवट्या लागी या जागानं ओ ख्रिस्त उजवाड म्हणून देवाचं होड उपकार म्हणून जबाब दिल्या उपरांत मात्र आम्ही लोकांनी इगत भितरीचे तर सर कोणी आमचो नाका जागो आसा तरी एकल्या बी जागो मेळटा तर आम्ही या रितीन भक्तीपणे वांटेली जावंक आसा तर कोणी दावा नाका. O Christus Juan, देवाचे ओढूका O Christus Juan, O Juan. देवाचे ओढूकार आता वाटते पटी सक्कडांनी तुमच्या तुमच्या जाग्यार रावचे फेणा मागीर घालता त्या देखून वाती पावल येतात त्या देखून भक्तीपणान ह्या पास्कांच्या परगटणेन ह्या गितांत आमी वांटेली जावचे रियेकल्यांनी आमच्यो वाती जोडोन दवरच्यो आमच्या हातांनी आनी भक्तीपणान उबे रावन ह्या पास्कांची परगटणी ह्या गितांत आमी भागीदार जावचे. जर तर सकयल जागो ना जाल्यार माळयेर जागो आसा त्या देखून वयर वचूंक प्रयत्न करचे. उल्हास करा तुम्ही सर्गीच्या देवदूतानो जमेस तुम्ही देवाच्या म्हणयार्यानो
उल्हास करा तू तुरी वाजोवंक दी फुडारायाचे जैत केल्या देखून ताणे आमची सडवण संतोषुंदी पृथ्वी येद्या वोडा सोळोकान थळथळची आणि ससनाच्या रायाच्या प्रकसान प्रजळची जणा जावं दी ती पळून गेला म्हूण काळो सगळ्या संवसारा वयलो आणि तू आमचे माते क्रिस्ताचे पोवी सभे इतल्या मोठ्या उजवाडाच्या किरणांनी तुका नेटेला असता तूही संतोष पाव आणि येत्या वोडा जम्याच्या उल्हास बरी ताळ्या घासूं दी आता तुझे देवाळ आणि तुम्ही मोगाच्या पावडानो ह्या पवित्र केंडाच्या विचित्र प्रजळा भोवती जमो जाल्ल्यानो मुझे सांगता मेळोन मागा म्हूण हांव प्रार्थना दया सरपत बेतारा देवाची पुरतो ना फावो जाल्ल्याक म्हाका लेवितांचे मेळीक काण घेवंक दया केल्लो तो देव वो तो मुझे प्रकाश आपल्या उजवाडाचो आणि लाभो म्हाका सकत गावच्याक स्तुती हे वातीची आमच्या सौम्या तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता मरिफा जो देव जावन आसा आणि ताचे सवे पवित्र स्पिरिताच्या एकत्वांत जियेता आनी रास करता ससनाच्या सहसना खरेंच ते वाजपी आणि नीती प्रकार अदृश्य देवा बापा सरपोत वेदारा आणि ताच्या एकल्या जनीत पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या काळजाचे आणि मोतीचे सगळे सकते आमचे ताळे उबारून नावाडचे ताणे आमच्या पासून आपल्या ससनाच्या बापा आदामचे रण फारीक केले आणि आमच्या मोगापासून विक्रायलेल्या आपल्या रक्तान पुरविल्ल्या पातकाचो अपराध पुसून काढलो कित्याक ही जावन आसा ती पास परब जेदवा ती खरी शेळी जिवेशी मारता आणि रक्तान तिच्या पावार्थ्याचे दारभूत भोवीत जाता ही धीरा जेदवा आदी मागा आमच्या पुर्वजांक इस्रायेलीच्या भुरग्यांक इजिप्तांतले भायर काडून तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजय नासता उतराशें केल्लें ही धीरा जेदवा उजवाडाच्या खांब्यान दुस्पाटायलो पातकाचो काडो ही धीरा क्रिस्ताक सत बांदलेल्या समेस्तांक संवसाराच्या कोटेपणांत आनी पातकाच्या काळोखांत वेगट करता कुरपा पाटी ही सोड दिवची आनी पवित्र जणांचे सहभेक मेळोवची ही धीरा जेदवा क्रिस्त उठोवन सांकळी मरणाच्यो पोडांतलो उठलो जैतेवो नासलो कसलोच फायदो आमी जल्मो गेली नासली जाल्यार ताणे आमची सडवो
हे कितले विचित आमचे थंय तुजी काकूट तुजी दया हे कितलो चिंतना वरतो तुजो मोग सोडोवच्या खातीर गुलामाक दिलोय तुवें तुज्या पुताक हे निजाकी गरजेचे पाताक ते आमचे क्रिस्तच्या मरणान पुसून काडला ते हे बागी तो अपराध ते त्या वडांनी तितल्या बुद्धीम सोडवून दाराक सोडूंक फावो जालो ही करीस बागी राती क्रिस्त मरणांतलो जिवन जाल्लो वेळांनी घडी जणां जावंक भोगयली ती ही ती रात तिचे विशांत बरोवन आसा राती सापरी प्रकसतेली आनी मोच्या संतोषान रात आसलेली दीस जातली कारण हे राती लाभचे पोवीतपण कोटे पोवन धांवडायता अपराधून काडता चुकून पडलेल्यांक नेते पोण पाटी दिता आनी रडतेल्यांक बुजयता द्वेस्ती धांवडायता समाधान तीर करता आनी पदवेदारांक कालती माल घालूंक लायता ह्या पासून ओपून गे ये बागे वोंता बापा ही रात फावो केल्ल्या करगा जावं तुजे पवित्र सभेन आपल्या मणयाऱ्यांच्या हातांनी भेटोवचे ह्या जळत्या केंडाच्या संजेचे बलिदान मुसांच्या वावरान केल्ल्या ह्या मेळाचे वातेची संभ्रमीक भेटोवणी देवाच्या मनाक आनी ह्या जळच्या उजान भेटोवच्या ह्या मेणाच्या कांब्याची स्तुती आमी आयकली हे केण विभागसून वांटले जाल्यारी उजवाडता जो बुणो जायना कित्याक मायमोसान उत्पन्न दिल्ल्या ह्या मोलादीक वातीचे कडचे मेण ताका पोस दिता ये निजाकी बागी राती इजिप्त करांक उठयली हेब्रेवांक क्रिस्त केल्ली रात सर्गाक आनी संवसाराक देवाक आनी मनशाक एकवट केल्ली देखून येसुम्या तुज्या नांवाच्या मना पोवीत केल्ली ही वात हे राती सो अंकार नास करच्या खातीर कळनासतना पेटो म्हण आमी तुजे लागीं प्रार्थना स्वादीक आनी मानवाची काणीक जावं तूं ती ओपून घे आनी सर्गीच्या दिव्या सांगाता उजवाडती सो बडसो दी फांत्याचे नेकेत्रू देव नेताना ही वात जळोवन आसची ताका मेळो दी फांत्याचे ते नेकेत्र हांवें म्हणचे जे नेणा आसता नेकेत्र ते लिंबान तावन पाटी येवन मनशा कुळाचेर शांत प्रकस फांकयले देखून येसुम्या आमी तुजे लागीं प्रार्थना हे संतोषाचे पास परबे काळी समाधानाचे दीस आमकां तूं लाभय आमकां तुज्या सेवकांक आनी समेस्त क्लेरिकांक आनी तुज्या भक्तिवंत लोकांक सवे आमच्या भोवभाग्यवान बापाक लियांव सोदाव्यान आनी आमच्या पिस्पाक पेद्रू पावला कळनासतना राखानी चलय आनी सांबाळ आमचेर सरकारी अधिकार चलयतेल्यांचेरी तुजी दया
तिश्ट घाल आणि तुझ्या उतरावरत्या बरेपणाच्या आणि दयेच्या देण्या तांच्यो आलोचन नितीच्यो आणि शांतपणाचे वाटेक पडती अशें तांची संवसारी वावट अखेर जाताच तुजे प्रजे समेत सिरगींच्या माय गांवांत ताणी पावाशें कर ध्यास आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफा जो देव जावन आसा आणि तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकत्वान जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना आमच्यो वाती पावलोवन आमी समेस्तांनी बसचें. दुसरो भाग देवाच्या शब्दाचो संभ्रम जावन आसा. पास्कांच्या जागरणेची बुन्याद 8 वस्पां आयच्या नियाळाक सुसयल्यान. ह्या वस्पांनी मनशाकुळाच्या सोडवणीची कथा अंतांनी उगडापी जाता. हर एक वासपा उपरांत अंतर्गीत आसा. पोरण्या सल्ल्यांतली वासपां समतच महिमा देवा गावून जेजूचे पुनर्जीवनपण परगडची नव्या सल्ल्याची वासपां आसतली. भोवमोगाच्या भाव भयणीनो, दबाजेक जागरण आमी सुरू केल्या. आतां शांत काळजांनी देवाचे उतार आयकुया. पुर्वींच्या काळार देवान आपल्या परजेक कशें सोडयलें आनी आतांच्या काळार आपल्या पुताक आमचो सोडवंदा जावच्या कसो पाठयलो ते आमी ध्यान म्हणून नियाळुया. आनी ह्या पास्काचे संभ्रमणेंत आमचे भितर सुरू केल्लें सोडवणेचें काम आमचो देव संपूर्ण पावो म्हूण मागोया. देवान कांयच नातलेल्यांतलें सगळें रचलें. आपणें रचलेलें तें देवान देखलें आनी खरेंच तें बरें आसलें म्हणलें सत पयल्या वाचपान उत्पत्ती पुस्तकाच्या ग्रंथांत आमी आयकता. हाका जबाब जावन धाड तुज्या आत्म्या सर्वेस्परा म्हणल्या किर्तनांतलो श्लोक आमी गायतले. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली. आदी सागराचेर अंकर बरोवन आसलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतालें. देवान म्हळें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. देवाक उजवाड बरो दिसलो. देवान उजवाड काळोखांत विंगड केलो. देवान उजवाडाक दीस आनी काळोखाक रात म्हणून नांव दिलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो पयलो दीस. देवान म्हळें उदक 2 वांटे करून उदका मदें एक अंतराळ जावं आनी तशेंच जालें. देवान अंतराळ केलें आनी अंतराळा सकयल्लें उदक अंतराळा वयल्या उदकांत विंगड केलें. देवान अंतराळाक आकाश म्हूण नांव दिलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो दुसरो दीस. देवान म्हळें आकाशा पंदलें उदक एका सुवातेर जमा जावं आनी सुकी धरण दिसूं आनी तशेंच जालें. देवान सुके धरणीक भुमी आनी उदकाचे राशीक दर्यो म्हणून नांव दिलें आनी देवाक तें बरें दिसलें. देवान म्हळें भुमी वनस्पती उत्पन्न करूं, सर जिन्साची बी दितलीं झाडां आनी बियो आसलेल्या फळाचे रूख उत्पन्न जावं आनी तशेंच जालें. भुमीन वनस्पती उत्पन्न केली. सर जिन्साची बी दितलीं झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे रूख जाले. देवाक तें बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो तिसरो दीस. देवान म्हळें दिसांतावन रात वेगळी करूं, आकाशाचेर दिवे जावं, काळ, दीस आनी वर्सां दाखोवंक ते उपकारूं, पृथ्वेक उजवाड दिवंक आकाशाचे ते दिवे आसूं आनी तशेंच जालें. देवान 2 व्हड दिवे रचले. व्हडलो दिवो दीस चलो आनी धाकटो दिवो रात चलो.
आनी नेकेत्राय ताणें रचली. प्रत्येक उजवाड दिवंक दीस आनी रात चलोवंक आनी काळोखांतान उजवाड वेगळो करूंक देवान तांकां आकाशाचेर घाली. सांज जाली सकाळ आयली हो 4थो दीस. देवान म्हळें, उदक प्राणी आनी बरोवंक आनी सुकणी भुमी वयर अंतराळार उबोवंक. आनी तशेंच जालें. देवान सर जिन्साची व्हड व्हड माशे आनी उदकांत हिंडांनी भोंवतले प्राणी रचले आनी सर जिन्साची पाकेटाची सुकणी रचली. देवाक तें बरें दिसलें. देवान तांकां आशिर्वाद दिवन म्हळें, वाडा आनी सडा दर्याच्या उदकान भरा आनी सुकणी पृथ्वीचेर उदंड सोडोवंक. सांज जाली सकाळ आयली हो 5वो दीस. देवान म्हळें, पृथ्वीचे 6 जिन्साचे प्राणी उत्पन्न जावं, जानवरां, जीवदळी आनी रानवट मनजाती. देवान सर जिन्साच्यो रानवट मनजाती, जानवरां आनी जीवदळी रचल्यो. देवाक तें बरें दिसलें. आनी देवान म्हळें, आमच्या स्वरुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, सर रानवट मनजातींचेर आनी धरणीर सरतल्या सर जीवदळींचेर मनीस अधिकार चलोवंक. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी सडा पृथ्वी भरा आनी ती तुमचे अधीन हाडा. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीचेर जियेतल्या सर मनजातींचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें, आबळे सगळे पृथ्वे वयलीं सर बी दितलीं झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे सर रूप तुमच्या काना खातीर हांव तुमकां दितां. आनी सर रानवट मनजातींक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी धरणीर सरतल्या जीवदळींक, जिवाचो स्वास आसलेल्या सर प्राणियांक, सर जिन्साचें तण आनी झाडां खाणा खातीर दितां. आनी तशेंच जालें. देवान आपणें केल्लें तें सगळें देखलें. तें ताका भोव बरें दिसलें. सांज जाली सकाळ आयली हो 6वो दीस. अशें आकाश आनी पृथ्वी आनी सगळी ताची नेटोवणी संपूर्ण जाली. आनी 7व्या दिसा देवान आपणें हातीन घेतिल्लें काम सोंपयलें. आपलें सगळें काम सोंपयतच 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो. देवाचें उतर हें. तुझ्या आत्म्यांक सर्वेस्परा आणि संसाराची रूप तू नवे कर. तुझ्या आत्म्यांक सर्वेस्परा आणि संसाराची रूप तू नवे कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तोरतो महिमेन आनी वैभवान भरलोलो. प्रकस्परीत मानतान नेसलोलो. तुझ्या आत्म्यांक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप पृथ्वी तुवें तिच्या बुन्यादीचेर बांदून हाडलाय. ससनाच्या ससनाक ती तिरगट केल्याय. मानता परी दर्यान तिका पांगन धरल्या. तिचे पर्वत दोंगर उदकान बुडोवन आसात. तुझ्या आत्म्यांक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप
उभे राहूया. प्रार्थूया. सर्पद्वेदरा ससनाच्या देवा, तुझ्या करण्याची मांडावळ सदांच आजापांची आरंभाक तुवें संसार रचलोय, त्यावरन अधिक उत्तम संसार काळाच्या शेवटात तुवें रचलोय तो. कित्याक ह्या नव्या संवसारांत जेजू क्रिस्त जालो आमची पास्काची बली. तुवें सोडयलेल्या तुज्या भुरग्यांक हें सत समजोंक दी म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. बसया. इजिप्तान कश्ट केल्या इस्रायल परजेक देव मोइजेच्या मुखेलपणाखाल कशें तांबड्या दर्यांतल्यान उतरून आपल्या मायगांवाक हाडली आनी ह्या वेळार देव इस्रायल परजे सवे कशें आजार आसलो आनी मोइजेन देवाच्या आदारान कशें विस्मिता करून आपल्या परजेक तांबडो दर्यो उतराशें केलें म्हणलें सत आयच्या दुसऱ्या वाचपान निर्गमन पुस्तकाच्या ग्रंथांत आमी आयकतले हांव. आनी एका जबाब जावन सर्वेस्पराची कीर्त गव्या महिमे होऊन जैत ताणें जोडला म्हणल्या किर्तनांतलो श्लोक आमी गायतले हांव. निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. सोरेस्पोरान मोइजेक म्हळें, तूं म्हाका कित्याक बोव मारताय? इस्रायेलीतांक वयर फुडें व्हरूंक सांग. तुजी बेतकाठी उबार, तुजो हात दर्याचेर विस्तरून धर आनी दर्याचे 2 वांटे कर. अशें इस्रायेलीतां दर्या मदें सुके धरणी वयल्यान चलतलें. हाबळे हांव इजिप्तकारांचे काळीज दारून करतलो आनी ते तुमची फाट धरून येतले. आनी हांव पारावेचेर आनी ताज्या फौजेंचेर, ताज्या रथांचेर आनी ताज्या घोड्या सावरांचेर जैत व्हरून म्हजी महिमा दाखयतलो. जेन्ना पाराव्याक, ताज्या रथांक आनी ताज्या घोड्या सवारांक म्हजी महिमा दाखयतलो, तेन्ना हांव सोरेस्पर म्हूण इजिप्तकार वळखतले. इस्रायली तांच्या फौजे मुखल्यान वेतलो तो देवदूत आपलो जागो बदलून तांच्या फाटल्यान येवं रावलो. तशेंच कुपाचो खांबोय मुखल्यान वेतलो तो फाटल्यान येवं रावलो. अशें तो खांबो इजिप्तकारां आनी इस्रायला मदें आसलो. राती तो कुपाचो खांबो इजिप्तकारांचेर काळो घालतलो आनी इस्रायलितांचेर उजवाड फांकयतलो. अशें रातच्या वेळार तांकां एकामेका लागीं सरूंक जालें ना. मोइजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तरून धरलो आनी सोरेस्परान सगळी रात उदें दितावन एक वादळ धाडलें. तशें ताणें दर्यो सुकयलो आनी उदक 2 वांटे जाले. इस्रायल परजा सुके धरणी वयल्यान दर्यांत भितर सरली आनी तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वंती बरी उबे रावले. इजिप्तकार तांची फाट धरून आयले. पाराव्याचे 6 घोडे, ताजे रथ आनी ताजे घोडे सवार ताज्या फाटल्यान दर्यांत भितर सरले. फांत्या परस सोरेस्परान उज्याच्या आनी कुप्याच्या खांब्या थावन इजिप्तकाराच्या फौजेचेर आपली दिश्ट घाली आनी तांकां दुस्पटयलें. तांच्या रथांची चक्रां ताणें रोंबयलीं आनी तांकां फुडें वचूंक कश्ट मारले. जेन्ना इजिप्तकारांनी म्हळें, आमी इस्रायलितां तावन पळोवन जावया, कित्याक सोरेस्पोर तांच्या पक्षेन इजिप्तकारा विरोध झुजता. सोरेस्पोरान मोइजेक म्हळें, तुजो हात दर्याचेर विस्तरून धर आनी उदक इजिप्तकारांचेर, तांच्या रथांचेर आनी तांच्या घोड्या सवारांचेर येवन पडटलें. मोइजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तरून धरलो आनी सकाळ येताना दर्यो आपल्या सदांच्या जाग्यार फाटी आयलो. पळोवन धांवतल्या इजिप्तकारांक उदक मुखारच मेळ्ळें आनी सोरेस्परान तांकां दर्या मदें झडोवन उडयलें. उदक फाटी आयलें आनी इस्रायलितांची फाट धरून दर्यांत भितर सरिल्ले पाराव्याचे रथ आनी ताजे सगळे फौजेचे घोडे सवार तातूंत बुडले. कोणूच एकलो वाचून उरलो ना. पूण इस्रायल परजा दर्या मदें सुके धरणी वयल्यान चलोवन गेली. ताज्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वंती बरी उबें रावलें. त्या दिसा सोरेस्परान इस्रायल परजेक इजिप्तकाराच्या हातांतली निवारली आनी तांणी दर्याच्या देगेर इजिप्तकाराची मोडी पळयली. सोरेस्परान आपल्या बलिश्ट हातान इजिप्तकारा विरोध केल्लीं कृत्यां इस्रायलितांनी देखलीं
लोकांक सोरेस्पराची भिरांत लागली आनी तांणी सोरेस्पराचे आनी ताच्या सेवका मैजेचेर पातयेनी दवरली. तेदवा मैजेन आनी इस्रायलितांनी सोरेस्पराक हें किर्तन गायलें. सोरेस्परा हांव किर्तन गायतां, कित्याक महिमेवंत ताजें जैत. गोड्यांक आनी गोड्या सवारांक उडयल्या ताणें दर्यांत. देवाचें उतरें. देवाची ओडोपकार. सर्वेस्पोराची गीत गाऊया, महिमेवो जैत तारे सोडला. सर्वेस्पोराची गीत गाऊया, महिमेवो जैत तारे सोडला. हांव सर्वेस्पोराची गीत गायता, कित्याक महिमे बोरी सैताने सोडला. गोड्याक आनी गोड्या सवारा धैर्यान तारे शेवटिल्या. सर्वेस्पोर मुझे बोर आनी मुझे त्राण. तो मुजो तारो, तो मुजो देव, ताका हांव वखणटा. म्हज्या बापायचो देव तो, ताका हांव नावाडटा. सर्वेस्पोराची गीत गाऊया, महिमेवो जैताने सोडला. सर्वेस्पोर एक झुजरी होय, सर्वेस्पोर ताचें नांव. फारवेची रदा आनी ताचे पोस धैर्यान ताणे शेवटिली. घटमुटाचे गोड्या सवार तांबड्या धैर्यान ग्रासून मेले. सर्वेस्पोराची गीत गाऊया, महिमेवो जैताने सोडला. सर्वेस्पोराची गीत गाऊया, महिमेवो जैताने सोडला. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजी आदली विस्मिता आमच्या काळार आमच्या दोळ्या मुखार पडजळता. तुझ्या उजव्या हाताच्या बळान एका परजेक पिडापीड दितल्या पराव्याच्या हातांतली तुवें सोडयली. थंयस आजाप आतां नव्या जल्माच्या उदकान सगळ्या परजां सोडवून दिवन तूं करताय. तर अख्ख्या पृथ्वीच्या सगळ्या मनशांक बवरतान अब्रामाची भुरगीं जावं आनी विसलेल्या परजेची वडवीक जोडूंक फावो कर म्हूण आमी मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नांव जेरुसलेमाचो रचणार ताचो पती, दळबारांचो सर्वेस्पोर ताचे नांव. इस्रायलाचो पवित्र देव ताचो सोडवणदार, ताका सगळे पृथ्वेचो देव म्हणटात. ह्या देवान आपल्या सरानांतल्या मोगान ताच्या तारोकान ताच्या पत्नीची कशी दया केली म्हणलें सत आयच्या तिसऱ्या वाचपान इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांत आमी आयकतल्या. ताका जबाब जावन आमी तुका वाकणटा सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली म्हणल्या किर्तनांतलो श्लोक आमी गायतल्या. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. जेरुसलेमा, तुजो रचणार तुजो पती, दळबारांचो सर्वेस्पोर ताचें नांव. इस्रायलाचो पवित्र देव तुजो सोडवणदार, ताका सगळे पृथ्वेचो देव म्हणटात. एके सोडलेले आनी कंदीन बुडलेले पतिनी भाशेन सर्वेस्पोरान तुका आपयला. कोण तरी आपल्या तरणाटपणाचे पतिनेक सोडीत गाय म्हणटा तुजो देव. एक घडीभर हांवें तुका सांडली, पूण व्हडा मोगान हांव तुका परतून घेता. क्रोधान बरोवन एक घडीभर हांवें म्हजें मुखामळ तुजे मुखार लिपयलें, पूण सासलीक मोगान हांवें तुजी दया केली म्हणटा सर्वेस्पोर तुजो सोडवणदार.
हे म्हाका नोयेच्या दिसांनी घडले तशें जावंक पावतले. नोयेचे आवड नव्यान संवसारात बुडती हाडची ना म्हूण शपथ घेवन हांवें बसयल्ले. तेच परी हांव तुजेर परतून केदींच रागार जावचो ना आनी तुका धमकोवचो ना म्हूण शपथ घेवन हांव आतां बसयता. पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत आनी दोंगर हालोवंक लागतीत, पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदीन सांडचो ना. म्हजो शांतीचो करार केदींच हालचो ना अशें म्हणटा तुजी दया करता तो सर्वेस्पोर. तूं निर्भागे वादळाक सांपडलेले, बुजवण नातलेले. पळय, हांव सुरम्याचेर तुजे फातर दवरतलो आनी नीलमुन्यांचेर तुजी बुन्याद घालतलो. हांव तुजी दुर्गां तांबड्या मानकांची बांदतलो आनी तुजे दरवाटे सुर्यकांतांचे आनी सगळ्यो तुज्यो वणटी आमोलीक रत्नाच्यो. सगळ्या तुज्या भुरग्यांक सर्वेस्पोर शिकयतलो आनी शांतीची बढती तांकां भोगूंक मेळटली. नितीवंतपणाचे बुन्यादीचेर हांव तुका तीर करतलो. दगदणे तावन तूं पयस आसतले, कसलेंच बे तुका आसचें ना. आकांतान तावन तूं पयस आसतले, तो तुजेर सरशी येवचो ना. देवाचे उतार हे. आम्ही तुका वळखता सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. आम्ही तुका वळखता सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. हांव तुका वळखता सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलय. म्हज्या दुस्मानांक म्हजेशी उल्हासूंक सोडले नाय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो पाताळांतलो वाटयलोय. पोंडाक वचोंक सोडिनासता नव्यान म्हाका जीव दिलोय. आमी तुका वळखता सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्पराच्या भक्तानो ताची कीर्त गाया, ताच्या पवित्र नांवांक अर्गां दिवन हरसिया. ताचो राग घडये निवता, पूण ताची दया जीवनभर पाळता. सगळी राजरी दुकानी काडूंक पडली, तरी फांत्यार काळजांत उल्हास देव येता. आमी तुका वळखता सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. आमी तुका वळखता सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. प्रार्थुया. सर्पद्वेदरा ससनाच्या देवा, तुझ्या नावाचे महिमेक आमच्या पूर्वजांक तुवें केल्ल्यो बसोवण्यो सांबाळून तुज्या आपणयलेल्या भुरग्यांचो जोमो वाडय. तुज्या उतरांचेर पुरविल्ल्या भाग्यवंतांनी थीर विश्वास दवरलेलो ते उतार तूं पाळीत येताय म्हूण तुज्या पवी सभेक दिसान दीस अदीक कळोवन येव. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. तुम्ही ताण लागलेल्यानो उदकाशी येया. तुमचेकडे दुडू ना तरी येया. दुडू नसता विकते घेया आणि कया. म्हजेशी येया आणि तुम्ही जियेतल्यात आणि ससनाक बाळता तसलो सल्लो हांव तुमचे लागीं करतलो म्हणलें सत आयच्या 4थ्या वचपान इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांत आमी आयकुया. हाका जबाब जावन सोडवणेच्या झरींतले संतोशान तुमी उदक काडतल्यात म्हणल्या किर्तनांतलो श्लोक आमी गायतले. हांव
इजाया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. तुम्ही ताण लागलेल्यानो उदकाशी येया, तुमचेकडे दुडू ना तरी येया, दुडू नासता विकते घेया आणि खाया. येया फारीक करी नासता दाका सोरो आणि दूध विकती घेया. पोषण दिनान त्या वस्तूंचेर तुम्ही दुडू कित्याक करसितात? तुमकां दादोशी करिनान त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक हगडयतात? सत्रयेन म्हजे आयका आणि बरें खाण तुमकां मेळटले, आणि पाकवाना खावन तुम्ही दादोशी जातल्यात. कान दिवन आयका आणि म्हजेशी येया, आयका आणि तुम्ही जियेतल्यात. हांवें दाविदाक बसयल्ल्या आशिर्वादा प्रमाणे हांव तुमचे कडेन एक सासणीक करार करतलो. पळया, लोकां पासत हांवें ताका साक्षी करून दवरला आणि राष्ट्राचो फुडारी आणि आदिपाती केला. तूं वळखनाय त्या राष्ट्राक तूं आपयतलोय, तुका वळखना ती राष्ट्रां तुजेशी धांवून येतली. सर्वेस्परा तुज्या देवाक लागून हे घडतले, कित्याक इस्रायेलाच्या पवित्र देवान तुका महिमेवंत केला. सर्वेस्पोर मेळटा तेदना ताका सोदा, तो लागीं आसा तेदना ताका उलो मारा. खोटो मनीस आपली वाट सांडू आणि नश्टो मनीस आपली चिंतना सोडू. सर्वेस्परान ताची दया करचे खातीर तो सर्वेस्पराशी पाटी येव, आमच्या देवाशी तो येव, कित्याक ताचे कडेन आसा भरपूर बोगसाणे. म्हजी चिंतना तुमची न्हय, म्हजो वाटो तुमचो वाटो न्हय म्हणटा सर्वेस्पोर. जितले मळब पृथ्वेतावन वयर आसा तितलो म्हजो वाटो तुमच्या वाटा वयर आसात, आणि म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना वयर. कित्याक जशे पावस आणि बर्फ मळबातावन पडटात आणि ओंपयांक बी दिवंक आणि जेवतल्यांक जेवण दिवंक भुंय भिजयतात, ती सुफळ करतात, तांतूंक किर्लोंक लायतात, आणि हे केल्ले शिवाय पाटी वसनात. जशे म्हज्या तोंडांतले भायर सरता ते उतर निर्फळ जावन म्हजेशी पाटी येना, बगार म्हजी कुशी पाळटा. आणि जें कितें करूंक हांवें ताका धाडले तें सगळें करता. देवाचे उतर हे. सोडवणेचे जरींतले संतोषान तुमी उदाक काढतेल्या. सर्वोनेचे जरींतले संतोषान तुमी उदाक काढतेल्या. आपले देऊस मुजो तारो ताका जर पातयेन म्हाका भिरांतच ना. कित्याक सर्वेस्पोर मुजे बोळ, तोस म्हज्या किर्तनाचे मूळ. वय तोस म्हजो सोडवोंदार. सर्वोनेचे जरींतले संतोषान तुमी उदाक काढतेल्या. सोडवणेचे जरींतले संतोषान उदक काडूंक मुखार सरा. सर्वेस्परा गितां गाया, ताजे नांव अर्सिया. सकड परजांक ताजी विस्मितां कळीत करा. ताजे नांव श्रेष्ठ म्हणून परगट करा. सर्वोनेचे जरींतले संतोषान तुमी उदाक काढतेल्या. सर्वोनेचे जरींतले संतोषान तुमी उदाक काढतेल्या. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सस्नाच्या देवा आमच्या दयाळ बापा, तू एकलोस संसारा सोबर वसो
या पास्क परबे समार आम्ही संभ्रमता ते गोटू तुझ्या प्रवाद्यावरवी तुवे बरगड केले. तुझ्या आधाराशिवाय कोणाच्या नंतर सुगुनी जिनियेचे वाटेन पुढे सरोंक जायना. देखून नव्या जिनियेचे अत्रेक आमच्या काळजांनी वाडय आणि तुमचो ते अत्रेक बाग घय. या आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर देव इस्रायल लोकांच्या आदल्या पातकी जिविताविशीं आणि फुडल्या तांच्या सोडवणेविशीं उलयता. या वसपान कशे इस्रायल परजा ताच्या पातका तशे अनुभवर्ती देवाचे आराधनाद्वारे तांचो गांव मेळयतात आणि असो परिणाम जावन कशे गुलामपणान पडतात तशेंच ती परजा बचावेक फावो न्ही तरी देव ताच्या पवित्र नांवा खातीर कशे तांकां बचाव करतलो मुळां बसयता. नितळ उदक हांव तुमचेर शेणयतलो आणि एक नवें काळीज तुमकां दितलो म्हणलें पांचव्या वासपान आमी आयकतल्या. आनी हाका जबाब जावन जशे मेरू वामचे झर तान येता तशें म्हजो आत्मो तुका अत्रेकता म्हज्या देवा म्हणल्या किर्तनांतलो श्लोक आमी गायतल्या. एजेकेल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचें उतार म्हाका पावलें. मनशा पुता, इस्रायलाच्या घराण्याचे मनशां आपल्या काशा देशांत वस्ती करतलीं तेन्ना तांणी आपले सालीन आनी कर्तवांनी तो बसटायलो. देखून हांवें तांचेर म्हजो राग काडलो कित्याक तांणी देशांत रगत वरयलें आनी आपल्या मुर्ती वरवीं तो बसटायलो. हांवें तांकां राष्ट्रां मदें शिमटायलीं आनी सगळ्या देशांनी तीं दुस्पटलीं. तांचे साली आनी कर्तवां प्रमाणे हांवें तांची मनशेबी केली. पूण राष्ट्रां मदें तीं आयलीं तेन्ना तांणी सगळे कडेन जंय तीं आयलीं थंय म्हजें पवित्र नांव बसटायलें अशें लोक तांचे विशीं म्हणूंक लागलो. ही सर्वेस्पराची परसा. तरी तांणी आपलो देश सोडचो पडलो. पूण इस्रायलच्या घराण्यान आपूण गेल्ले त्या राष्ट्रां मदें बसटायल्ल्या त्या म्हज्या पवित्र नांवाचो म्हाका हुस्को आसलो. देखून इस्रायलच्या घराण्या सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, इस्रायलच्या घराण्या, हे हांव तुमचे पसत न्ही. बगार तुमी गेल्या त्या राष्ट्रां मदें तुमी बसटायल्ल्या त्या म्हज्या नांवां पसत करता. राष्ट्रां मदें बस्ट जाल्लें तें म्हजें नांव, तुमी तांच्या मदें बसटायल्लें तें नांव हांव परतून पवित्र करतलो आनी तुमचे उद्देशी हांव तांच्या दोळ्या मुखार म्हजी पवित्रकाय दाखयतलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तांकां कळीत जातलें. उलयता तो सर्वेस्पर. हांव तुमकां राष्ट्रां मदलें काडटलो आनी सगळ्या देशांतलीं एकठांय करतलो आनी तुमच्या काशा देशांत हाडटलो. नितळ उदक हांव तुमचे शिवरयतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळ्यापणांतलीं आनी मुर्तींच्या अशुद्धपणांतलीं नितळ करतलो. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमचे कुडींतले फातराचें काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मांसाचें काळीज दितलो. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे चलशें करतलो आनी म्हज्यो आज्ञा तुमी पाळीशें करतलो. तेन्ना हांवें तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी वस्ती करूंक पावतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलो तुमचो देव. देवाचें उतार हें. देवाची व्हड उपकार. जशी मेरुवां ते जरी कानेता तशी म्हजो आत्मो तुका अत्रेकता म्हज्या देवा. जशी मेरुवां ते जरी कानेता तशी म्हजो आत्मो तुका अत्रेकता म्हज्या देवा. म्हजो आत्मो देवा जीवा
कीर्तना गाऊन परिवर सवे देवाच्या मंदिरा घाव वोसून हासलो. जशे मिरवांते जरी तानेता तशे म्हजो आत्मो तुका अत्रेता म्हज्या देवा. जशे मिरवांते जरी तानेता तशे म्हजो आत्मो तुका अत्रेता म्हज्या देवा. प्रार्थुया. सर्व बळिष्ठ देवा, तुझ्या क्यापवी सभेचे हृदयान दिश्ट घाल. सगळ्या मनशाकुळाच्या सोडवणेचे काम समाधानान सोलोवन दी. पोरता तांकां तो उबारताय, पोरणे जालां ते नवें करताय आनी जेजू क्रिस्ता सर्व रचनाच्या आरंभ आनी शेवटा वरवीं सगळो संवसार तो परतून संपूर्णाय पावयताय. हे निरंतर सोडवणेचे काम पळोवंक आनी भोगूंक सोमेश मनशां पावो कर म्हण आमी मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. जेजू जीवन जाला, सगळ्या संवसारार उजवाड फांकला. जेजूचे जीवनपण आमच्या क्रिस्ती बाबतीची बुन्याद. जेजूच्या जीवनपणातही संतोष पावून जीवन जेजूक अर्सून आता आम्ही सर महिमा देवा गावन जीवन क्रिस्ताक मान करया. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या निष्ठा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बापा. आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करता. आमची काकूत कर, उजव्या पोस्तार आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर पदवेदारा बापा, महिमेन पुन्हा जीवन जाल्ल्या तुझ्या पुताचो प्रकाश ये भोव पवित्र रातीचे तू फांगयताय. आमकां तुजी भुरगीं करता तो मोगाचो आत्मो तुवें आमकां दिलाय.
तुझ्या एका कुटुंबाच्या नव्या पुतादुवांच्या खालसाने रावून तो तांकां आत्म्या कुडी सहित पवित्र करो अशें ती निर्मळ काळजान तुजी साकरी करूंक पाव हो या आमी मागता आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पातकाचे गुलाम जायना जमचे खातीर आमचे आदले सैब क्रिस्त संगता आमी कुरसायला म्हूण आमी जाणाव जेजू क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवन जाला आनीक तो मोराना आज आमी क्रिस्त संगता मेल्या जाल्यार तशेंच क्रिस्त सवें जियोंकी पावतेल्या म्हणलें सत सा पाऊल रोमागाराम बरयल्ल्या पत्रान आयच्या नव्या सल्ल्यांतल्या एक मात्र वाचपान सांगता ते आयकुया उपरांत आमी सर हाल्लेलुया म्हणलें उद्गार संतोषान गावया. साम पावलून रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान मेलच्या खातीर आमी पवित्र स्नान घेतलें तवळ ताच्या मरणांती एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतलें. हें तुमी नेणात. तशें आसता बापाच्या महिमे बरीच सक्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो तेच बरी आमी नव्या जिवितान चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नानामरिफात आमकां क्रिस्ता सवें निखेपिल्यांत आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यांत. कित्याक तो मेलो तशें ताचे सवें एक जावन आमी मरूं जाल्यार ताच्या जिवंतपणांती आमी भागीदार जातल्या. पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पातकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचें आदलें सैब क्रिस्ता संगता आमी कुरसायला म्हूण आमी जाणाव. कित्याक मेल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बांदपासांतलो सुडटा. आमी क्रिस्ता संगता मेल्या जाल्यार तशेंच क्रिस्ता सवें जियोंकी पावतल्या म्हूण आमी सतमंता. क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवन जाला तो परत्यान मरना म्हूण आमी जाणाव. मरणाक ताचे वयर ह्या फुडां कसलीच पदवी ना. तो मेल्ल्यान ताचेर पातकाक कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच पावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासत जियेता. तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात आनी क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत देवा खातीर जियेतात म्हूण समजून घेया. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. विश्वासी दया ससनाक पाळता तर इस्रायेल ताका वाकणो म्हणो तासो विश्वासी मोग ससनाक पाळता. उजव्या हातान जैत वेला ताच्या उजव्या हातान महात कार्यां चलयल्या. हांव मोडसो ना, हांव जिवंत रावतलो आनी सर्वेस्पराची अद्भुत कार्यां वळितलो.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सामातेवा परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया साबताची रात उतरोण आयताराचे फांते जाताना मोरी मागदेलेन आणि ती दुसरी मोरी फोंडाक भेट दिवंक आयली तोवळ एकासाने व्हड भुंयकांपणी जाली सोम्याचो एक दूत सर्गींतावन देवलो आणि समाधी सरशीन येवन तिका शिळा लोळोवन ताचेर बसलो ताचें स्वरूप जगलाण्या बरी परजळतले आणि ताचें वस्तूर हिमा बरी धवे आसलें ताका पळयोवन पारे आगार बियान थरथरले आणि मेल्ल्या बरी पडले पूण दुतान स्त्रियांक देर दिवन म्हळें तुमी कांय भियोवची गरज ना तुमी कुर्सायल्ल्या जेजूक सोदतात तें हांव जाणा तो हांगा ना ताणें सांगल्या प्रमाणे ताका जिवंत उठयला येया ताका निके पिल्ली सुवात पळया आणि वेगी वचून ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला आणि आता तो तुमच्या की फुडें गलिलेयाक वेता आणि थंय तुमी ताका देखतल्यात म्हणून ताच्या शिसांक सांगा होचो हांवें तुमकां दिवचो आसलेलो संदेश इतलें आयकून त्यो स्त्रियो अर्दे भियान अर्दे संतोषान म्हणले बरी समाधीतावन शिसांक खबर दिवंक धांवान धांवी गेल्यो तेदवा एकासाने जेजू तांकां मुखार मेळ्ळो आणि समाधान तुमकां म्हणालो तितल्यार त्यो लागीं सरल्यो आणि ताचे पांय धरून ताका नमस्कार केलो तोवळ जेजून तांकां सांगलें भियेनाकात वचा आनी म्हज्या भावांक गलिलेयाक वचोंक सांगा थंय ते म्हाका देखतले देवाचे उतर हे वगणी तुका क्रिस्ता पवित्र सभेंत आयची रात एक विशिष्ट रात आयच्या दिसा आयच्या रातीक खंयसर जाणट्यांक बाप्तिस्मो दितात तांकां बाप्तिस्मो दिवचो वेळ आमी खरजमाची आयताराची वाचपां आयकल्या प्रत्येक जावन गेल्या त्या रामाच्या आयताराच्या पयल्यांची 3 आयतारांची वाचपां ती सर्व वाचपां आज कोण बाप्तिस्म घेतात तांचे पसत तयार केल्ले तितले मात्र नाही आयची वाचपां आयच्या रातीची आमी 5 पोरण्या सोल्ल्यांतली आणि 1 या 2 नव्या सोल्ल्यांतली वाचपां आमी वाचली पूण आमकां पवित्र सभा आमची आवय आमच्या वर्त्या हुस्क्यान आमकां 7 वाचपां पोरण्या सोल्ल्यांतली दिता आणि 2 नव्या सोल्ल्यांतली वाचपां दिता सकड एक शिखराक पावचे बरी आणि ते शिखर जावन आसा त्या बाप्तिस्म घेतल्यांनी बाप्तिस्म घेवचो वेळ आणि तांकां तयार करची जावन आसात ही वाचपां आमी 3-4 आयतारा आदीं पळयल्ले सामारिया गार्न स्त्रियेक जेजू भेटलो त्या बांय लागीं आणि थंयसर ताणें सांगलें हांव दितां तुका ती जर ती व्हांवती जर आणि ती जर तूं उदक पियेली जाल्यार तुका केदींच उदकाक येवची गरज पडना हांव जावन आसा जिविताची जर म्हणून त्या स्त्रियेक जेजून सांगलें आणि ताच्या उपरांतल्या आयतारा दीस आमी पळयलें जेजू उजवाड म्हणून आणि ताणें कुर्ड्याक दिश्ट दिल्ली आणि कुर्ड्यान ती दिश्ट खाण घेवन तो सगळोच संतोष भरीत जाल्लो जेजू कोण म्हणून ताका कळीत नातलें येवप्रेवटी कळीत जातात जेजूचो पाटलाव करना आणि तशेंच जुदेवांक ताणें सांगलें जेजून म्हाका बाचाव केल्लो आणि तो एक प्रवादी म्हणून ताणें उक्तान सांगलें आणि ताच्या उपरांतल्या आयतार आमी पळयल्ले लाजराक जिवंत करची हांव जावन आसा जिवीत म्हणून जेजून दाखयल्लें
तर हांव जिविताची जर हांव संवसाराचो उजवाड आनी हांव जिवंतपणाने जिवीत हे त्या आयतारांनी त्या कोण बाप्तिस्म घेतात तांकां कळोवचे खातीर पवित्र सभेन आमकां हे दिल्ली वाचपां जावन आसा. आनी आयच्या वाचपांचेर आमी एक दिश्ट घाली जाल्यार खंडीत जावन आमकां कळटलें तो जावन आसा जेजून आमकां ही वाचपां दिल्यांत एक शिकाराक आमी ह्या येवन पावचे बरी. आनी पयलें वाचप आमी पळयलें नवे ते रसन नवी रसन आनी देवान ते 6 दिसांनी रसन केली आनी 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो. 6व्या दिसा मनशाक ताणें रचलें आनी ताच्या आदल्या दिसांनी सर्व मनजाती सर सूर्यो चंद्र आनी उदक दर्यो भुंय सक्कट ताणें रचली आनी देवाक तें बरें दिसलें. आनी 6व्या दिसा मनशाक ताच्याच सारक्याचो आनी सुरपायाचो ताणें रचलो आनी देवाक तोय बरो दिसलो. आनी हे पयल्या वाचपांत आमी आयच्या दिसा आयकल्लें. आनी ताचे उपरांत दुसरें वाचप आमी वाचिचें जाल्लें तें आब्रामाचें बलिदान. आब्राम ताच्या पुताक इजाकाक बलिदान भेटोवंक देव ताका फरमायता आनी ताका देवान दिल्लो एकच पूत. ताच्याक पयलें ताचे कडेन करार आब्रामा कडेन केल्लो देवान आनी तो करार जावन आसलो तुजी ते संतत दर्या वेळे वयल्या रेवे बरी हांव करतलो मळबा वयल्या नखेत्रां बरी हांव ती करतलो म्हणून सांगलें. आनी आज त्याच त्या एकाच पुताक देव ताचे कडेन विचारता तूं म्हाका ताचो सॅक्रिफीस भेटय. आनी तो सॅक्रिफीस भेटोवंक पाटी फुडें करना तो सॅक्रिफीस भेटोवंक वेता. आनी ते दाळा देव ताका आड व्हरता आनी ताका त्या सॅक्रिफिसाच्या बदलेक आनी एक सॅक्रिफीस ताका दिता आनी थंयसर नवो करार आब्रामा लागीं तो करता आनी परत ताका सांगता तुजी संतत मळबा वयल्या नखेत्रां बरी आनी दर्या वेळे वयल्या रेवे बरी जातली म्हणलें तें जावन आसा. आज आमी वाचूंक ना तें वाचप आनी तें आब्रामाच्या विशयांत आमी त्याच सुरविल्ल्या ग्रंथांत आमी आयकल्लें. आनी तिसरें वाचप आयच्या रातीक आमी आयकल्लें जावन आसा तांबड्या दर्यांतल्यान उतरोवन. निर्गमन ग्रंथांतलें तें वाचप. इजिप्तांत ते इस्रायल परजा तें कश्टांत आसली बंदडेंत आसली गुलाम जावन ते आसले आनी तांकां मोइजेन सोडोवन भायर हाडले आनी बसयल्ल्या गांवाक पावोवच्या वाटेर ते आसले. आनी वाटेर आसता आसतना तांकां तांबडो दर्यो मुखार मेळटा आनी फाटल्यान फाराव्याचे सैन तांकां पाटलाव करून येता. कितें करचें म्हणलें तांकां कळना आनी त्या वेळार मोइजे देवा लागीं मागता आनी मोइजेक ताची बेतकाटी त्या दर्याचेर उबारूंक देव सांगता. आनी मोइजे बेतकाटी उबारता आनी दर्यांतलें तांबड्या दर्यांतलें उदक 2 वांटे जावन फळटा आनी ताच्या मदल्यान इस्रायल परजा ती उतरोवन वेता. आनी तांच्या फाटल्यान आयिल्ले ते फौज सगळी त्या उदकांत बुडोवन मरता. आनी देवान केल्लें हें असर्य त्या लोकांक गुलामपणांतली सुटका दिवच्या पसत आनी तांबड्या दर्यांतल्यान तांची उतरण तांची शाबितायन जावच्या पसत देवान तांकां तांचे मदें केल्लें हें व्हड असर्य. आनी ताचे उपरांत आमी पळयलें इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांत आनी थंयसर आमी पळयता तूं सांडून घाल्ली बायल न्हयच न्हय तूं म्हज्या तरणाटपणाची बायल जावन आसाय. देखून थोड्याच वेळाच्या रागान हांवें तुका म्हजे तावन पयस केली पूण तुका पयस करूंक हांव शकना. तुजो देवाचो मोग त्या इस्रायल परजे कडेन इतलो वर्तो जावन आसलो एका तरणाटपणाच्या बायले बरी हांवें त्या इस्रायलीचो हांवें मोग केल्लो म्हणटा सरेस्पोर. आनी तशेंच देवा कडेन राजी जावंक तांकां फाटीं आपयता तांच्या पातकांतावन. हें इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांत आज आमी आयकल्लें तिसरें वाचप. आनी उपरांत आमी पळयता
त्योच इजाई प्रवादी परत त्या लोकांक सांगता तुम्ही कित्याक गरजनातल्या कित्याक फावरनातल्या त्या खाणाचो तुम्ही मोळाक घेतात आणि ते खातात कित्याक येया म्हजे सरशीन हांव तुका फुंक्याक दिता ते खाण खाया आणि फुंक्याक दिता ते पिवोन पियेया तुम्ही दादोशी जातेल्यात आणि त्या खातीर देवाच्या देण्यांत वांटेली जावंक तांकां आज आपोवन मेळ्ळें इस्रायल परजेक आणि ते आमी आयच्या चवथ्या वाचपांत आमी आयकल्लें आणि जशें मळबा वयलो दो आनी पावस ह्या भुंयक येता आणि भुंय भिजयता आणि वमतेल्याक बी आनी कातेल्याक जेवण दिता तशें म्हज्या तोंडांतले भायर सरता हर एक उतर ताचे फळ काडिनासतना पाटी येशेना म्हण देवान सांगून दिल्लें ह्याच वाचपांत आणि त्या खातीर तो देव म्हणटा देवाच्या देण्यांनी वांटेली जावंक तुमकां आपयलां तुमी येया आणि हे सर्व आमी पळयता त्या आमकां बाप्तिस्म मेळच्या त्या उद्देशान देव हे सर्व संगती एका फाटल्यान एक पवित्र सभा आमकां ही वाचपां दिता त्याच एका उद्देशान ताच्या उपरांत आमी पळयता बारूक प्रवादीच्या ग्रंथांत ते आमी वाचप आयकूंक ना आयच्या दिसा पूण थंयसर ते इस्रायल परजा देवाक सोडून वेता पूण थंयसर परत निर्णय करता पाटी येवच्याक आणि देव तांकां आपयता पाटी येया म्हजे सरशीन हांव तुमचो देव जावन आसा तुमी म्हजी परजा जावन आसात पाटी येया म्हजे सरशीन हांव तुमकां विशेव दितलो हांव तुमकां बरेपण दितलो हांव तुमकां आशिर्वाद दितलो हे जावन आसा बारूक प्रवादीच्या ग्रंथांत आयचे सवें वाचप आमी वाचले जाल्यार पूण ते वाचप आमी आयच्या दिसा आयच्या रातीक वाचूंक ना ताच्या उपरांत आमी पळयता एजेकेल प्रवादीच्या ग्रंथांत देवाच्या बोळाचे आणि तशेंच ताच्या दयेची वळख करून देव दिता आणि रुजवात दिता आमकां फातकां तावन नितळ कर्ण परत ताचे सरशीन तो पाटये आपयता तुम्ही येया म्हजे सरशीन पिया तें उदक आणि जायते तुमकां हांव दिता तुमच्या त्यांचं हृदयांतलें तें फातराचें काळीज हांव काडटलो आणि रक्त मांसाचें भरलें तें काळीज हांव तुमकां दितलो म्हणटा देव आणि हे एजेकेल प्रवादीच्या ग्रंथांत आमी आयच्या दिसा आयकल्लें तें वाचप आणि ही वाचपां सर्व एका उपरांत एक त्या बाप्तिस्म घेतल्या आयच्या राती बाप्तिस्म घेतल्या खातीर ती इगर्ज मातेन मांडून हाडली वाचपां जावन आसात आमी बाळशें आसतना आमकां वॉल लायिल्लें बाप्तिस्म दिल्लो ते जाल्यार बाप्तिस्म म्हणलें कितें आमकां कळीत नासलें पूण जाणट्यांक बाप्तिस्म दिवच्या आयच्या दिसा हे सर्व तांकां तयार करच्या खातीर इगर्ज मातेन ही सर्व वाचपां तांकां दिल्लीं सामारियाच्या त्या स्त्रियेतान धरलें आनी ताच्यागे पयलें 4 आयतार आसले पूण ते पयलेंच्या कालार खाली हे 3 आयतार मात्र खरेजवाचे आयतार आसले ताच्या पयलेंचे न्हय आसले उपरांत क्रमेण ते पयलेंचे 4 हप्ते खरेजमाक घाले तशें जाल्ल्यान हे प्रामुख्य आमकां तेंत सामारिया गार्न स्त्रियेचे कुर्ड्याक दिश्ट दिवचें लाजराक जिवंत करचें तें आनी ताचो अर्थ त्या जाणट्यांक बाप्तिस्म मेळटा आसतना तांणी जाणा जाय जय देव जावन आसा म्हण उदकाची जर देव जावन आसा म्हण आमचो उजवाड देव जावन आसा म्हण आमचे जीव आनी जिवंतपण ह्या खातीर आमी तें करी जय जाला आणि आयच्या रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत नव्या तस्तामेंतांतले एकच वाचप या दुसरे मातेवाचे वांजेल आमी आयकल्लो आणि थंयसर आमी पळयता रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत जेजू जिवंत जाला आनी मरणा जेजू जिवंत जाला म्हजे पसत आनी तुजे पसत तो जिवंत जाला आनी हाल्लेलुया आमचें गायन जावन आसा आनी त्या खातीर एक पटीन जिवंत जाल्लो आनीक तो मरणा त्या खातीर हांवें त्या बाप्तिस्म घेता आसतना ताच्या त्याच जिवंतपणांत हांवें वांटेली जावंक आसा ते जावन आसा एक संतोश म्हज्या काळजांत हांवें बगीजय जाल्लो म्हणून त्या कोण बाप्तिस्म घेतात तांकां तिचो पवित्र सभा त्या रितीन तांकां शिकयता आनी मोगाच्या भाव भयणीन आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें त्यो स्त्रियो येतात त्या फोंडा सरशीन
तांकां एक कंत आसली पोंडाचो शिळा कोण लोळयत म्हणून आनी थंय येताना शिळा लोळोवन जाल्या आनी जेजू थंयसर ना आनी तुमी सोदतो जेजू जिवंत जाला तुमच्या फुडें तो गलिलयाक वेता देखून वचून शिसांक सांगा तो गलिलयाक वेता म्हणून देखून थंयसर तुमी वचून शिसांक सांगा म्हणून आनी तशेंच ते धांवतना तांकां जेजू मुखार मेळटा आनी समाधान तुमकां म्हणटा आनी परत जेजू तांकां उडास करता वचून म्हज्या शिसांक सांगा तांच्या फुडें हांव गलिलयाक वेता आनी थंयसर हांव तांकां मेळटलो म्हणून आमी पळयता आनी ह्या सर्व वाचपाचो एकच सारांश जावन आसा निराशेतावन बरवशाक आमचें पयण निराशेतावन बरवशाक आमचें पयण नेल्सन सुमार 27 इयर्स जैलांत आसलो दक्षिण आफ्रिकाचो आनी ताणें त्या दुर्बळ्यांक त्या गतिहीनांक बरें केल्लें म्हणल्या खातीर तैदाळाच्या सरकारान ताका बंदींत घाल्लो जिवावधी शिक्षा ताका दिल्ली आनी थंयसर तो निराश भोगोंक ना बगार एक वर्त्या आशेन तो जियेल्लो आनी बरवशान तो जियेल्लो आनी उपरांत तो भायर येता 27 वर्सां उपरांत येवन भायर येवन त्याच दक्षिण आफ्रिकाचो तो प्रेसिडेंट जाता आनी तो ताचो बरवसो त्या जेजूचेर ताणें दवरलो आनी त्या खातीर ताका थंयसर उपरांत ताच्या बरवशा प्रकार इनाम ताका मेळ्ळें फादर स्टॅन तुमकां कळीत आसा जे आनी ताणें कितें केल्लें त्या कोण गतिहीन आशिल्ले कोण आदार नासले कोण कितें म्हणटात त्या जातींत ल्हान आशिल्ले तांचे खातीर तो झुजिल्लो आनी त्या खातीर ताका जैलांत घाल्लें आनी जैलांत घालन ताका जिवावधी शिक्षा दिल्ली तो पिडेस्त आसलो जाल्यार ताका फोव तें वखद ताका दिवंक ना आनी तो जैलांत देवाधीन जाल्लो कित्याक बरवशानंत तो देवाधीन जाल्लो ताचो बरवसो त्या जिवंत जेजूचेर आसलो आनी त्या खातीर तो आमगे ताका सांत म्हणून पाचारोवंक ना जाल्यार सांतीपणाच्या त्या वाटेर तो चुललो जावन आसा आनी आमी पळयता जाल्यार त्या गेल्या त्या आमी वाचपांनी 38 वर्सां त्या तळ्या लागीं बसलो तो मोरीस आनी 38 वर्सां बसचे जाल्यार कितलो बरवस ताका आसचे आसलो 1 वर्स 1 दीस 2 दीस 3 दीस 1 वर्स 2 वर्सां 3 वर्सां 38 वर्सां बरवशान तो थंयसर बसलो आनी जेजून विचारतना तुका गूण जावंक जाय गी वय म्हाका गूण जावंक जाय पूण म्हाका देव वयतलो कोणूच ना त्या खातीर आनीकय हांव हांगासर आसा आनी जेजून ताका गूण केलो तारो बरवसोन रावल्लो तो आनी ताचो बरवसो आज जेजून परिपूर्ण केल्लो IPS संजीव राव गुजरातांत पोलीस जिवावधी शिक्षेंत जैलांत आसा कित्याक जैलांत आसा ताचेर फटकिरी फिर्याद म्हणून ताका जैलांत घाला जाल्यार ताणें बरवसो खोडूंक ना आज म्हणसर ताची बायल ताचे खातीर झुजते आसा तो थंयसर आसा जैलांत आसा जाल्यार बरवसो खोडूंक ना ताणें कित्याक आज आमकां जेजू आमच्या जिविताचो बरवसो जावन आसा आमी बरवशाची मनशां हालेलुया आमचें गायन हें जावन आसा आमी आमच्या त्याच पास्कां काळार म्हणचें तें गायन सदांनीत म्हणचें आज मोगाच्या भाव भयणीनो आमी वाचपाचो सारांश मस्त आयकलो ती आयताराची 3 वाचपां ताच्या उपरांत आयची 7 वाचपां 8 वाचपां 9 वाचपां ताचो सारांश आमी आयकलो पूण हरी एक वाचप आमकां हाडन पायतालें हांगासर देवाचेर बरवसोन राव आनी देवाचेर बरवसोन रावल्ल्याक तुका आज पवित्र स्नान मेळटलें आनी त्या पवित्र स्नानांत जेजूचो देवाचो पूत तूं जातलोय आनी त्या खातीर तुजो बरवसो केदींच नास जावं
पावचो ना हे जावन आसा देवान आज आमकां दिल्लें तें उतर दिल्लो आमचे कडेन केल्लो तो सोल्लो आनी आमकां दिल्लें तें उतर बास आणि ती उतर बास तो खेजीस मोडन घालिना बगार ते परिपूर्णतेक व्हरून आमकां पायता त्या खातीर आज मोगाच्या भाव भयणीनो आमी पवित्र स्नान घेतलां पूण ते पवित्र स्नानाच्यो आंगवण्यो आमी करतल्या आंगवण्यो करतना उडास दवरया आमकां त्या दाळा बूद नातली आमी बाळशी जावन आसल्या पूण आज आमकां कळीत आसा बाप्तिस्म म्हळ्यार कितें देवाक विंचचें म्हळ्यार कितें सैतानाक सांडचें म्हळ्यार कितें ताची वळख आमकां आसा ताचो अर्थ आमकां कळीत आसा त्या प्रमाणे जियोवचें आमचें हर एकल्याचें कर्तव्य जावन आसा देखून बरोवशाचें जिवीत जावं दी म्हजें आनी तुजें आनी ह्या बरोवशाच्या जिवितांत जियोवंक तूं तयार आसाय की म्हणलें सवाल आयच्या दिसा तुमकां तिसरो भाग उदकाचेर आशिर्वाद आणि पवित्र स्नानाची नवसरणी असो संकेत जावन उदकाचेर आशिर्वाद घालून ते पवित्र करता उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्यो बसवण्यो नव्यान करूं उलो दिता आमी आमच्या पवित्र स्नानाच्यो बसवण्यो नव्यान करच्यो उपरांत याजक आमचेर पवित्र केल्लें उदक शेणयता ह्या वेळी देखलें हांवें उदक म्हणलें गीत गावचें प्रितीच्या भाव भयणीनो आमच्या पवित्र स्नानाच्या उगडासाक ज्या उदकाचो आमचेर शिवर पडतलो त्या उदकाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण सर्वेस्परा आमच्या देवा लागीं मागुया आमकां तो नवी करूं आनी आमी घेतलेल्या पवित्रात्म्या विश्वासी रावो तो आमकां कृपा दिवं सर्वेस्वरा देवा आमच्या बापा हे पवित्र राती आमी तुजी भुरगीं जागरण करता अजापांनी तुवें आमकां रचल्याय आनी अदीक व्हडा अजापांनी तुवें आमकां सोडयल्याय असो आमी हे जागरणेंत दिनवाशी काळजान उगडास करता तर खणवळ्यान आमकां भाव आनी ह्या उदकाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी तुजे लागीं मागता आमच्या कुडींक जीव बरो आनी त्यो नितळ करूंक तुजे काकुल दिसो उपाय कसो तुवें उदक रचलें कित्याक म्हळ्यार उदका वरवीं तुज्या परजेक तुवें गुलामपणांतली सोडयली आनी आरण्यांत तिची थान बागयली उदका वरवीं तूं मनशा कडेन नवो करार कसो आसलोय म्हूण प्रवाद्यांनी परगटलें शेकी जेजून जॉर्दान न्हंय पवित्र केल्ल्या उदका वरवीं पाड जाल्लें आमचें सैम पुनर्जल्माच्या नानांत तुवें नवें केलें देखून हे उदक आमी घेतल्या पवित्र स्नानाचो उगडास जावं दी आनी ह्या पास्क परबे समार पवित्र स्नान घेतल्या आमच्या भाव भयणीच्या संतोषान आमकांय वांटो मेळोवन दी क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुम्ही पेटवून आणि आवश्यक
प्रितीच्या भाव भयणीनो, पास्कांच्या गुठा वरवीं जेजू सांगता नवे जिणयेची साल आमी धरचे खातीर ताच्या सांगता पवित्र स्नानान आमकां निके पिली. ते सद पवित्र काळाची दंडवल आमी पाळल्या उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्या समयार सैतानाक आनी ताच्या कामां पाड करून आनी कातोलीक पवित्र सभेंत देवाची सेवा साकरी करूंक उतार दिवन आमी केल्ल्यो बसवण्यो आतां नव्यान करुया. देखून सगळ्या काळजान उसारून सांगात, सैतानाक तुमी पाठ करतात मग आणि सगळ्या ताच्या कामाक पाठ करतात मग आणि सगळ्या ताच्या बोलवण्या पाठ करतात मग. सर पदवेदारा देवा बापा, सर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणाराक तुम्ही सत म्हणतात मग. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत हांव कामुर्येंतान जल्मालो, ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवान जालो आनी बापाच्या उजव्या बसला. ह्या आमच्या सोमयाक तुम्ही सत म्हणतात मग. बापा आनी पुतांत उप जाल्ल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्या तुम्ही सत म्हणतात मग. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार, पातक्यांचे बक्षाने आनी कुडीचे पुणा जिवानपण आनी ससनाचे जिवीत तुम्ही सत म्हणतात मग. तर आता आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आनी पातकाचे बक्षाने आमकां दिला. तो सर्व पदवेदा देव आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचो बाप आम्हा सुमेस्तांक ससनाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळूं जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं. आता आमचेर पवित्र केलें उदक शेनयतात. त्या वेळार देखलें हांवें उदक गायन मंडळी सांगता. आमी हें गीत गावचें. सो तो भाग आता सर उबी रावून आमची मागणी सुरेशपरावचेर उसारया. बावर्ताची प्रार्थना जातस मिसाचे बलिदान मुंदरसून वेता. मिसाच्या दाबाजी आशिर्वादा उपरांत जीवन जेजूच्या इमाचे सोम आसतलो. जीवन जेजूक भक्तीन मान करूंक अवकाश आसतलो. भक्तीन वांटो घेवचो. आमचे वाती आमी पावलो या उबी समी रावया. मोगान भवन आनी भयणीनो, आमचो देव आमच्या सांगता आसा. आमच्या देवाचेर आमचो बरोवसो आमची फातेनी
आमचो बरोवसो केदींच आमकां निराशे करिना तर त्याच व्हडा बरोवशान पातयेनीन आमची सर मागणी जिवंत क्रिस्त मोखान सर्गीच्या बापाक भेटोवन दिवन आतां आमी मागया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या पापा साहेबान आनी सर धर्मीक वडिलांनी पवित्र एवकारिस्ताच्या पोशणान आनी पवित्र शब्दाच्या उजवाडान देखाबेरेत जिनी जियेशे आनी जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचे साक्षी जायचे कर म्हणून मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. राष्ट्रा सर राजकी फुडाऱ्यांनी निस्वार्थी मनोभावान राष्ट्राच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणाची बरी खबर प्रगट करूंक तांकां उदार मन दी म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध पिडेन वळवळूंच्या सर तुझ्या भुरग्यांक बेगीच बरी भलायकी फावो कर आनी जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाची रूच दाखोवंक तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या वावराचेर तुजी सुभम आशिर्वाद घाल. सर तुज्या भुरग्यांक दिसपट्टो ग्रास फावो कर आनी आमकां सर नैसर्गीक अवघडांतले आनी वायटा विघ्नांतले राख म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांनी भगिवंत कुटुंबाचे आदर्श घेवन भगिवंतपणाची आनी सुवार्थेच्या उजवाडाची पर्जलीक नेकेत्रां जायशे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. भुरग्यांक समर्पण केल्ल्या ह्या वर्सा सर भुरग्यांक तुज्या मुखार हाडटा. सर भुरग्यांनी जिवन क्रिस्ताचो अनुभव जोड जीवन क्रिस्ताच्या उजवाडान चमकोवन तांचे जिवीत अर्थबरी करूंक गरज आसची सर कृपेचे बेसावान तांचेर वोत म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी आजार जाल्ल्या आमी सर्वांनी काळोखातून उजवाडाक येशे पुनर्जीवन क्रिस्ताचे सदांच बोवार जोडीशे आनी सासनीक जिवीत जोडीशे कर म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी भर आमचे दोळे धांपिया. या पवित्र राती या देवा मंदिरांत आमी आसा. आमचो देव जिवो देव मेल्लो देव न्हय. आमचो देव जिवंत देव. आमचो देव आमच्या सांगात आसा. आमच्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. सक्कर सांगते ताका साध्य. तर व्हडा भावार्थान बरोवशान आमच्या खालसा मनांतली सक्कर त्या सावा ताच्या पांयां आमी समर्पण करून मागया. प्रत्येक जण मध्यम प्राच्यांत चलचे ते झुजू वेगींत रावंच्याक संबंध जाल्ले त्या मुखेल्यांच्या मतीक उजवाड मेळच्याक जिवंत क्रिस्तान हाडल्ली शांती समाधान या देशांनी वस्ती करच्या खातीर विशेष तरान परत या पवित्र राती आमी मागया. परगांवांत आसले आमच्या भावंडांचो आमी उडास काडया. तांच्या भलायके खातीर बरेपणा खातीर आमी मागया. सुमी तांकां शबीत आनी सुबीत तरान राखोवन दी. तांच्या वावराची भद्रती तांकां दिवूं दी म्हणून मागया. आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या मालगडी प्रायवंतां विशेष जावन पिडेस्त भावंडांचो उडास काडया. या संभ्रमान वांटेली जावंक तांकां साध्य जावंक ना. पूण घरां आसात कुटुंबांनी आसात तांच्या भलायके खातीर बरेपणा खातीर ते जिवंत क्रिस्तान तांकां आपडच्या खातीर आमी विशेष तरान मागया. कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगला कोणाक आमी मागता म्हूण बसयलां तांचे खातीर मागया. ह्या पवित्र तळाक येवच्या सक्कट भक्तिकां खातीर आमी मागया. गांवांत परगांवांत आसलेल्या आमच्या दानी खातीर मागया. बऱ्या मनाच्या मनशां खातीर आमी मागया. आमच्या युवा जनां खातीर आमी मागया. आनी वैयक्तीक आमचे सुख दुख कश्ट बेजाराय पिडा शिडा समस्ये एकसुरपण सगळे जीवन क्रिस्ताच्या पांयतळा जीवन क्रिस्त मारी बापाच्या पांयतळा समर्पण करून आमी मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा आमच्या मोगान बरोवन तुज्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलय आनी पुतान आमच्या मोगान बरोवन कुर्साची विसवण केली आनी जिवन जावन आमकां शाश्वीत बालतात जालें सासणीक जिवीत जावन दिलां. या तुज्या जिवंत पुता खातीर क्रिस्ता खातीर आज आमी तुका अर्घ दिता. तुका आमी दिन वाचता. आमी पास्कांची पर्जा म्हणलें 7 जाणां जावन जिवंत क्रिस्ताचेर बरवसो दवरून हर एका दिसा संतोषान जीव आमकां तुजी कृपा दी आदार दी.
आज आमी व्हडा बरोवशान उबारलेली सक्कड मागणी तो मानून घे. आमकां तुज्या भुरग्यांक तुज्या कुशे मना प्रमाणे कितें गरज आसा तें सदांच तूं लाभय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं.
म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पद्वेदा देवा बापा मानता तसलें जावं दी म्हणून मागान. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्या पवित्रच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आनी देणी माई पासान मानून घे. सस्न पास्कांच्या गुटांत वांटो घेवंक तुवें आमकां फावो केलें, तर तुझ्या दिव्या परदेन हे बलिदान आमकां सस्नाच्या जिविताचें वोका जायशें कर. या आमी मागता तुझ्या पुता जेसूचें नांवी. सवेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वासुया. वर्षामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरकाळी आमी तुका वाखनूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अधिक करून ये उत्तम राती तुझे महिमेची कीर्ती आनी वाखणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्या जेजू जालो आमची पास्काची बली. तोच तो दुलो निरापराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो. आपूण मरण आनी आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुन्हा जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सरदाळबान निरंतरी गायता तुझे मुखार. तुझ्या वैभवा उंचगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंचगी तुका जय जय. असल्या दिनवाशी काळजान भोव दयाळ बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी देणी हाडल्यान ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी खालतेपणी मागता. तुजे कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी तुका भेटयता. तिका तूं राख आनी सलय. अख्ख्या पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा लिओ सौदावो आमच्या भगियन बापा पासून, पिटर पावल आमच्या गोवळे बापा पासून आनी धर्मदूतांनी परगटलेलो तो खरो भावार्थ सांबाळतेल्या आनी शिकयतेल्या पासून. सरस्वरा, तुझ्या साकर आणि साकरणे खातीर आमची मागणी आयक. तुझे वेदे भोंवतणी एकठांय जालेल्या आम्हा समेस्तांची दया कर. आमचो भवार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. सस्ताच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाखणूक हें बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ते आनी तारण आम्हा समेस्तांक लाभच्या खातीर आमी समर्पिता. आख्खे पयस सवेच्या एकवटांत आमी आज आमचो समी जेजू क्रिस्त आपले कुडीन पुनर्जीवन जालो ती भोव पवित्र रात आमी समरमता. आनी त्याच जेजू क्रिस्ताचे आमच्या समी आनी देवाचे सदांच वारमे मरेक भक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या पोतीक भगेवन जुजेक, तशेंच भगेवन पेद्रो आनी पावलो, आंद्रे, जाकोब, जुआंव, थॉमास, जाकोब, फिलिपो, बार्तोलोमेव, मातेव, सिमाव आनी तादेव, लीन, क्लेत, क्लेमेंत, क्रिस, कर्नेल, सिप्रियान, लॉरेस, क्रिसोगान, जुआंव आनी पावलो आनी कॉस्म आनी दमियाव
ह्या तुझ्या धर्मदूतांक आणि रक्त साक्षांक आणि समेस तुझ्या भगवंतांक आमी वंदिता तांच्या पुण्य आणि मागण्याच्या धर्मान तू आमकां सदांच राख आणि आदार दे. बापा तुझ्या मनियाऱ्यांची आणि सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. उदका आणि पवित्र आत्म्यारी तुवें नवो जल्म दिलाय आणि सर पातकाचे बक्षाने फावो केलाय तांचेय बसत ती आमी समर्पिता. या जिवितांत तुजी सवस्तकाय आमकां दी. सस्ताच्या कॅस्टींतले आमकां निवार आणि तुवें विंचून काडलेल्या मोदे दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आणि ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आणि तुका मानतात असले बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां एकल्याच पता आमच्या सुम्या जेजो क्रिस्ताची कूड आणि रगात. कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आणि तुका आपल्या सर पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हळें, ओ तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेचपरी जेवण जाताच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी खास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळें, तुम्ही समेस्त घेयात आणि अंतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आणि ससणी कराराचे येराकान पदकाचे बक्षाने मेळच्या तुमचे बसो आणि समेस्त मनशां बसो ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करान. बावर्त सुगुन परगचो या बापा आम्ही तुझे मनियारी आणि तुझी परसा तुझ्या पुता आमच्या सुमियांचे जो क्रिस्ताच्या कष्टा मनासो पुन्हा जिवानपणासो आणि सर्गा सडणेसो भक्तीपणी उगडास करता आणि तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवन देवा आम्ही तुका समर्पिता. ही निर्मळ पवित्र आणि संपूर्ण बली व जिवीत असो वंडो आणि सोडवणीची खास हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाल दिश घाल. तुझ्या नितीवन साकरा आबेलाची देणी बावर्तांच्या बापा आब्रामाचो यज्ञ आणि तुझ्या याजका मेल्किसेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली, तेच परी हे बलिदान तुका मानून. सर पदवेदार बापा तुझो दूत हे बलिदान सर्गा तुझे मुखार व्हरो म्हूण आमी खालतेपणी मागता. अशी हे विधी वयली तुझ्या पुताची भोव पवित्र कूड आणि रगात सेवतेल्या आमा समेस्ता तुझ्या आशीर्वादान आणि देण्यांनी बर. सरेस्वरा आमच्या मेल्ल्यांची खाकूत कर. बवार्ताची मोरासोन ती आमच्या आदी गेल्यांत आणि विशेवांत आसात. तांकां आणि क्रिस्तांतय मेल्ल्या समेस्तांक तुझ्या गोपांत उजवाड आणि सुख आणि शांती मेळो. आणि आम्हा पातक्यांक तुझ्या अगणितीची खाकुतीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळय नाका, पूण आमची पातकां बगोवचो आनी जुआंव स्तेफन मातियास बर्नबास इनास अलेक्झांद्र मार्सेलीन पेद्रू फेलिसिता
परपेत आगाता लुसिया आग्ने सिसिलिया अनस्तासिया ह्या तुझ्या धर्मदूतांच्या आणि रक्त साक्षींच्या आणि समेस्त तुझ्या भक्तांचा जमांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्तमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशीं तूं सर्वेस्परा ह्यो सर्व बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मौनान दवरून ताणे शिकयलेले प्रार्थना दय घेवन गावोया. सर्वेस्परा सर्व वाईटांतली आमकां निवाळ दया करून या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुदी सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक आनी महिमा सोम्यांचे जो क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदोता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तो जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जिवंत क्रिस्ताची शांती एकामेका वांटून घेवया. आमची
पळयात ओ जेसू जिवंत क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळीच्या जेवणाक आपयला आम्ही सुभागी
सोम्या त्या जेवणार सॅक्रिफिस घडलो हांवें साल्वार जावच्या बापाक भेटून दिलो ससनाच्या मरणांतलो म्हाका तुवें राखलो तरी हांव पावो न्हय सोम्या हांव पावो न्हय प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा पस्कांच्या संस्कारावरवीं तुवें आमकां दोशी केल्याय आतां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां भर आनी हे परी एका मनाची आनी एका काळजाची आमकां कर म्हूण आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. प्रत्येक आशीर्वाद जोडचे आमच्या तकले आमी बागावया. जेजूच्या पुन्हा जवानपणाच्या दाबाजी परबे दिसा सर पदवेदार देवबाब तुमचेर आशीर्वाद घालूं आनी दयाळपणी सगळ्या पातकांतली तुमकां निवारून. जेजूच्या कश्टा मरणाचो काल संपतास संतोष भरीत काळजांत ताचे पुन्हा जवानपण तुमी संभ्रमतात उतरावरती आनंदा ससनाच्या परबेन तुमी वांटो घेवंक फाव आणि सर पदवेदार देव बाम आणि पूत आणि पवित्र आत्मा आपला आशीर्वाद तुमचेर वतो आणि तुमचे सवे सदा आसो. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे ओळखकार हालेलुया हालेलुया. उबे रावन भुरग्यांच्या वर्साचे मागणे आमी मागया आनी प्रत्येक जावन भुरग्यां खातीर विशेष तरान ह्या घडी आमी मागया. भुरगीं देवान आमकां दिल्लें वर्तें देणें जावन आसा त्या लागून भुरग्यांचेर विशेष आशिर्वादां देवाची पडून दिवन आमी मागया. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा आमची भुरगीं बाळां देवाच्या राजाचीं फळां हो देख घेवन भुरग्यांचे वारस आचरण करूं आमकां फोव केल्ल्या खातीर आमी तुका दिनवासता. तुज्या मोगा स्वानी कृपेचो शिव सर भुरग्यांचेर वत. भुरग्यांनी जेजू बरी तुका मानवाली जावं आपल्या आवय बापाय विधेय जावं मान दिवं आनी तांकां दुखयण्याचें चलोवंक कृपा लाभय. प्रायतेगीत वाडटाना शेगुणांनी फुलो पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आनी फळांनी तांकां बत. आत्मीक संगतींनी तांकां सुडसुडीत कर. शिकपान बुदवण कर. बरो फुडार तांकां लाभय. कसल्याच वायटाक सांपडनाशें तांकां सांबाळून धर. सरको बेसविसन काडून आनी धैर्यान मुखार सरोंक तांकां कृपा दी. बापा हर एका आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक मोगान स्विकार करूं आनी तांचे थंय आपली जबाबदारी शाणेपणी समजून पवित्र सभेच्या शिकवण्या प्रमाणे ल्हान व्हड करूंक तांकां जाणवाय दी. बापा भुरग्यांक सदांच राख आनी सांबाळ. तांच्या मुखल्यान तूं राव आनी तांकां वाट दाखय. तांच्या फाटल्यान तूं राव आनी तांची जतन घे. तांचे सवे तूं राव आनी तांकां सांगत दी. तांचे वयर तूं राव आनी तांकां आशिर्वाद दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमीन. समिस्त आमी बसया. मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूच्या जिवंतपणाचो संभ्रम व्हडा दबाजान आमी आचरशिलो. ह्या वक्ता हांगासर जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक तुमच्या कुटुंबांनी आसच्या प्रायवंत पिडेस्त भावनांक कुटुंबांतल्या भुरग्यांक युवजनां गांवांत तशें परगांवांत आसच्या कुटुंबाच्या संद्यांक आनी ह्या दिव्यवाणी माध्यमां मारिपात आयच्या संभ्रमांत वांटेली जाल्ल्या सुमेस्तांक बागी पास्कां फेस्त मागता. विश यू हॅपी अँड ब्लेस्ड ईस्टर. जीवन जेजू तुमकां सुमेस्तांक आपल्या आशिर्वादांनी भरून दी आनी तुमचें जिवीत शांतीचें समाधानाचें आनी संतोष भरीत करून दी म्हणून हांव आनी बाप लिओ वेगस आमी दोगी तुमकां सर्व बरें मागता. आयचे देव स्तुतेन वांटेली जावन भोव बऱ्या रितीन वाचपा वचून
किर्तनां गावन सर्व रितींत देवस्तुतेन वांटेली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी अभिनंदन बडयता. तशेंच भगवंत बाप्त्याच्या इतर संभ्रमाच्या देवस्तुतेन वांटेली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांकी देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या देवस्तुतेचो तशेंच भगवंत बाप्त्याच्या देवस्तुती मांडावळ भोव बऱ्यान केल्ल्या समेस्तांचो उपकार बावरता. प्रत्येक रितीन आमच्या धर्मीक भयणीचो सिस्टर शिबा, सिस्टर जेश्मा आनी कॉमेंटाच्या सहसिस्टरांचो नोविसांचो उपकार बावरता. आल्तार विशेवाचे आल्तार निर्जीव कूड उदाक फुलां सजोवणी करूंक कुमक केल्या मनीस आरुण डिसोजा आनी इतरांचोय उपकार बावरता. जेजूची समाधी हांगासर भोव अपूर्वान सोंपता आनी ही करूंक आनी ह्या मारिपा जेजूच्या जिवंतपणाचें दृश्य आमच्या दोळ्या मुखार पळयशें केल्ल्या आमच्या ICM संध्याचो तांचो अध्यक्ष श्री जॉयल डिसोजा आनी तांचो सचेतक मनीस सुनील पिंटो आनी विन्सेंट पत्रावो आनी तांकां सांगत दिल्या सर्व ICM संध्याचो उपकार बावरता आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. भगवंत बाप्त्यांतल्या हर एक देवस्तुतेक भोव अपूर्वान गायन करून संगीत दिवन देवस्तुतीची सोबाय सडयल्या आमच्या गायन मंडळीच्या सान्याचो उपकार बावरता. गायन मंडळीची मुखेलपण घेवच्या मनीस्तीन लेन्नी तशेंच वाजंत्र खेळोन आदर्शोंच्या प्रिस्टन लोबो आनी शॉन तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तांणी जायते अभ्यास केला आनी भोव अपूर्वान गायन केलां. तांचो सगळ्यांचो उपकार बावरता देव बरें करूं म्हणटा. भगवंत बाप्त्याच्या देवस्तुतेक तशें आज जायपुरती आबोली शिवती आनी कळे हाडून दिवन कुमक केल्ल्या समेस्तांचो उपकार बावरता आनी जिवंत जेसूची आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर मागता. फाटल्या हर एक दिसाच्या देवस्तुतेक लोभ घालून आल्तारीची सोबाय सोडयल्या आनी वेदीची सेवा केल्ल्या आल्तार भुरग्यांचो उपकार बावरता आनी तुमकां सर्व आल्तार भुरग्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सगळी देवस्तुती वांटून घालून ताची मांडावळ केल्ल्या देवस्तुती आयोगाची संचालकी आनी सर्व सान्यांचो उपकार बावरता. तशेंच सगळी देवस्तुती वेळा टाईप करून तयार केल्ल्या श्रीमती विल्मा आल्मेडा, मिशेल डिसोजा तांचोय उपकार बावरून तांकां देव बरें करूं म्हणटा. परगट कुर्सा वाटेच्या दिसा तशेंच भगवंत बाप्त्याच्या दिसांनी आदार दिल्ल्या आनी मुखेलपण दिल्ल्या आमच्या बिरगज गवळी परिषदेची उपाध्यक्षीन श्रीमती शैला डिसोजा, कार्यदर्शी मानेस्त रॉबर्ट डिसोजा, आयोगांची संचालकी मानेस्ते नालिनी डिसोजा, समेस्त गुरकारांचो प्रतिनिधींचो सान्यांचो सर्व संघ संस्थेच्या उद्देदारांचो सान्यांचो गवळी परिषदेच्या सान्यांचो आनी बऱ्या मनाच्या व्यक्तींचो हर एकल्याचो उपकार बावरता आनी देव बरें करूं म्हणटा. भगवंत बाप्त्याची देवस्तुती दिव्यावाणी YouTube चॅनलार लाईव्ह स्ट्रीम करून इगर्जेक येवंक असाध्य जाल्ल्या मालगड्यांक पिडेस्तांक परगांवांत आसलेल्या भावार्थ्यांक मेळाशें मांडावळ केल्ल्या दिव्यवाणी चॅनलाचो मालक देवादीन विनोद गंगोळी आतां प्रस्तुत ताचे पूत मनेस्त अविनाश फर्नांडीस आनी ताच्या कुटुंबादारांचो तांकां आदार दिवच्या समेस्तांचो उपकार बावरता आनी जिवंत क्रिस्ताची आशिर्वादां तांचेर मागता. फाल्यां सकाळीं फेस्ताचें संभ्रमीक मिसाचें बलिदान सकाळीं 8 वरार एकच मीस आसतलें. मिसा उपरांत याजकाच्या वस्तेकाराचें आशिर्वाचनाचा फाल्यां मिसा उपरांत आशिर्वादीत केल्लें उदक अग्मेंत तुमी व्हरयेत. आज कोणूय अग्मेंत व्हरचें ना, ताका अवकाश ना. आदल्या इतरा मिसाचेर जमा जाल्लें इस्मोलो रुपये 10,206 तुमच्या उदार मना तुमकां देव बरें करूं. मंगळारा सकाळीं 7:45 वरार तेर्स, 8 वरार मीस, 9 सक्रामेंताचें आराधन, 10 वरार तावन कुमसारां, 10:15 वरार तेर्स, 10:30 वरार मीस, 9 आनी आराधन, 12:30 वरार भक्तिकांक जेवण आसतलें. जेवणाची मांडावळ करूं ह्या हप्त्यांत पवित्र काळजा वाड्याघरांक येवसो आयतार दैवीक काकुलतेचो आयतार. एप्रिल 31, मे 1 आनी मे 2 तारीखेर भुरग्यांक रजे शिबीर आसतलें. त्या देखून हे 3 दीस भुरग्यांनी रजे शिबिरा खातीर अमानात करून दवरचें. आतां हांगासर सेमिनरीचे ब्रदर येतले आनी हे ब्रदर येवन हें शिबीर चलोवन वतात. आतां भुरग्यांक 30 तारीखेर एप्रिलाच्या 31 तारीख वा 31 तारीखेर आनी 2 तारीखेर शिबीर आसतलें.
मेच्या 1 तारखेर भुरग्यांक आमी पिकनीक हे भुरग्यांच्या वरास त्या देखून भुरग्यांक भोवंक आपण व्हरतले आमी 1 दीस आमी तांच्या सांगता वेतले हांव त्या देखून आवय बापाय लागीं सांगचें तूं कोणाच्या पुरो भुरग्यांक आपण व्हरयेत त्या सकट भुरग्यांनी तांची नांवां जाता तितल्या बेगीन ऑफिसान दाखल करचें कित्याक की म्हळ्यार आमी बस अरेंज करूंक आसा त्या देखून थोडे बडी आवय बापायक तांच्या भुरग्यांक आपण व्हरचें नाका म्हणलें आसा त्या देखून तसल्यांक ह्या बडी आमी भुरग्यांक इम्मानुएल वॉटर पार्क ब्रह्मावर थंयसर आपण व्हरता कित्याक की म्हळ्यार त्याच दिसा स्त्री संघटनेचे सांदे तांचे पिकनीक त्याच सुवातेक करतात थोड्या भुरग्यांनी तांच्या आवय बापाय सांगाता नांवां दिल्लीं त्या देखून इतर भुरग्यांक थंयसरच आपण व्हरता आनी त्या देखून वडाय सांगत आसतात त्या देखून तुमच्या भुरग्यांक आपण व्हरयेत जाल्यार तुमच्या भुरग्यांची नांवां ऑफिसांत दाखल करूंक हांव तुमकां उलो दितां मेच्या 10 तारखेर सकाळीं 8 वरांच्या मिसाचेर आमच्या भिरगजेन पयलो कुंभार आसा कुंभाराच्या सर भुरग्यांनी एप्रिल 11 तारखे जावन हरी एका दिसा सुखान आसतना दोतोनी आज जावचे दोतोन सकाळीं 9 तावन 12:30 वरां पर्यंत आसतली तशेंच येवच्या इतारा सकाळींच्या मिसा उपरांत क्रिस्मसच्या भुरग्यांक जे कोण क्रिस्मस हांवें जे कोण पोरूं म्हळ्यार ह्या वर्सा पर्यंत 8वेंत आसतलें 8वी 9वी 10वी फर्स्ट PUC सेकंड PUC आनी ताच्या वयर कोणाक क्रिस्म मेळ्ळो ना ती भुरगीं ह्या वर्सा कोण 8वेक येता तिनी तर गेले त्या वर्सा 8वेंत आसलेल्या भुरग्यांक 9वेंत 10वे फर्स्ट PUC सेकंड PUC ह्या भुरग्यांक क्रिस्म आसा तर येवच्या इतारा मिस जाल्या उपरांत ह्या भुरग्यांचे एक मिटींग आसा तर कोण सक्कड भुरग्यांनी जे कोणाक क्रिस्म आसा ह्या वर्सा तरी करून ह्या सक्कड भुरग्यांनी एका मिटिंगाक हजर जावचें ह्या मिटिंगा वेळार जे कितें लिस्ट हांव शिकोवंक आसा ते बूक तुमकां दितले हांव ताच्या उपरांत केदाळा दोतोन आमी कंडक्ट करता ते आमी तुमकां सांगतले हांव ह्या हप्त्यांत ब्रेस्तारा सांजेर 5 वरार मीस आनी बाळोजेच्या मानाक 9वेन आसा शुक्रारा सांजेर 5 वरार मीस आराधन कुर्साच्या रेलिकेचे 9वेन आसतलें फाल्यांत हांव न्हू आमची आमोरी सर्गाचेर आनी उल्हास पाव म्हणून सुरू करची त्या देखून हें उडासान दवरची येवच्या सुनवाराची देवस्तुती चलोवन व्हरूं वेलंकणी वाड्या घरांक आनी आयताराची देवस्तुती चलोवन व्हरूं ICYM सांद्यांक यात्रेक पयन वेलाकण्णूर आनी वेलंकणी वेचे कोणे येदोळूत नांवां दिल्यांत आनी पयशे दिवंक बाकी आसात तांणी ह्या हप्त्यांत मंगळारा सांजे भितर पयशे फावीत करूंक हांव तुमकां उलो दितां जे कोणे नांवां दिल्यांत आतां नांवां कोणी पाटी करता जाल्यार तुमी ते पयशे दिवंक आसात उडासदोरा तरी कोण कित्याक म्हळ्यार आमी ट्रेनाची तिकेट बूक केल्यात आनी वेलंकणी येतल्यांक रुमां आनी बस आनी हें सगळें बूक जालां तरी कोण जे कोण पाटी करता जाल्यार वेलंकणी येतल्यांनी 11,000 रुपये वेलाकण्णूर येतल्यांनी 1,700 रुपये ते दिवंक आसात नाजाल्यार तुमच्या बदलेक तुमी एक जण करून दिवचे तुमी येवंक खंयच्याय कारणाक असाध्य जाल्यार तुमच्या बदलेक तुमी एक जण करून दिवचे कित्याक म्हळ्यार तिकेट बूक जाल्यात रुमां बूक जाल्यात आनी कोणीय नांवां पाटी काडूंक ना पाटी करता जाल्यार एकच एक जण करून दिवचें नाजाल्यार ताच्या बदलाक तुमी पयशे दिवंक आसतले हें उडासान दवरचें वेलाकण्णूराक एप्रिलाच्या 15 तारखेर सकाळीं 6 वरार वा 5:30 वरार आमी हांगा तावन सुरतले थंयसर रेल्वे स्टेशनांत 6:45 ट्रेन आमचे आनी ट्रेनारत ब्रेकफास्ट दिता ताच्या उपरांत एका स्टॉपाचेर ट्रेनार आमी देंवता थंयसर आमकां 2 बसां आसतलीं बसां आमकां हांगा तावन 2 बसां आसात थंय तावन परत 2 बसार आमकां आपण व्हरतात आनी थंय तावन आमी वेता आसतना एका जाग्यार बोटींग आसा बोटिंगाक त्या जाग्याक आमी पयले वेता आनी थंय तावन वेलाकण्णूर वेता थंयसर मिसाचें बलिदान आमी कोंकणीन भेटयता ताच्या उपरांत त्या जाग्यार भोवंक आसतलें ताच्या उपरांत एका वॉटलाक वचून थंयसर दनपारां जेवणाची मांडावळ केल्या ताच्या उपरांत थंय तावन एक बर्ड पार्क म्हणून आसा त्या बर्ड पार्काक सुकणीं आनी आसात त्या बर्ड पार्काक तुमकां आपण व्हरता आनी थंय जाल्या उपरांत 6 वरार 6:30 वरार ट्रेन ताच्या उपरांत सेंट्रलाक आमी येता परत 2 बसां तयार आसतात 10 वरां भितर पक्षिकेरेक आमी आपोवनान तुमकां सोडटले हें एका दिसाचें त्या यात्रेक पयनाची मांडावळ आनी वेलंकणी वेतेल्यांक एप्रिलाच्या 22 तारखेर परत सकाळीं आमी सोडतले आनी 22 पयन करून आमी वेचे ताच्या उपरांत 23, 24, 25 दनपारां भितर आमी फाटीं हांगासर पक्षिकेरेक पावता त्या देखून हे वेलंकणी वेचे दीस त्या देखून उडासान गमानान घेवचें येवच्या बुधवारा
एप्रिल 8 तारखेर संजेर 5 तावन 6:30 वरांपर्यंत गवळी परिषदेच्या सांद्यांक सकड गवळी परिषद सांद्यांक एक ट्रेनिंग आसा, एक तरबेती आसा 1.5 घंटो. मनदी बाप नवीन पिंटो आमच्या मंगळूर DSCच्या सर्व आयोगांचो संयोजक, आमच्या DSCचो ज्युडिशियल विगार, तो हांगासर येवन ही तरबेती 1.5 घंट्याची दिता. आनी आमचो वावर कितें आनी प्रत्येक जण आयोगांक आमी कितें काम, आमचें कसलें काम मस्त जाणां गुत्तो ना. आनी त्या देखून ही तरबेती वेळार हर एक आयोगाचें काम कितें, तुमचें मुखेलपण कितें ह्या विशयान तरबेती आसतली. त्या देखून सकड गवळी परिषदेच्या सांग्यांनी 5 तावन 6:30 वरांपर्यंत चलच्या ह्या तरबेतींत हर एकल्यानी हाजर जावंक आसा म्हणलें उडासाण दवरचें. येवच्या इतर संजे 4 वरार वाड्या जमती ह्या परी आसात. वेलंकणी वाडो एन्नी मेरीच्या घरा, नित्यधर वाडो वायलेट स्टीफन नजरेताच्या घरा. येवच्या इतर संजेर 5:15 वरार क्वायर संदेची जमत आसतली. संध्यानी हाजर जावंक विनंती. येवच्या शनिवारा संजेर 3:15 वरार तिसऱ्या वर्दीचो आटो वाजतलो. संध्यानी हाजर जावं हांव तुमकां उलो दितां. क्वायर संडेचे मिटींग 5:15 वरार 5:15 म्हणलें उडासाण दवरचें. मार्च महिन्यात इगर्जेक आयिल्लें दान. सुष्मिता डेव्हिड आळ्यांगडी 10,000 रुपये. स्टेला मॅनेजर्स पवित्र कालचा वाडो 3,000 रुपये. नावना कमने दानी सांजूद वाडो 3,000 रुपये. डिओना मिरांदा उद्यावर 5,000 रुपये. जेसिंता डिसिल्वा मुंबई 8,000 रुपये. रोजी डिसोजा मँगलोर 2,000 रुपये. रायमन एलिझाबेथ लोबो मुंबई 2,000 रुपये. नावना कमने दानी देरेबैल 1,000 रुपये. डोरिन पिंटो लॉरेटो 5,000 रुपये. विन्सेंट वारिस पालिमार 1,200 रुपये. एबनर रेगन मँगलोर 2,500 रुपये. बेबी डियान्झा कब्रेल शिरवांकी निवळी 1,000 रुपये. जानेट पिंटो दमस्कटे 2,500 रुपये. हिल्डा डिसोजा केलराई 5,000 रुपये. एलिझा तावरो पवित कालवडे 1,000 रुपये. नावना कमने एकदानी मुंबई 5,000 रुपये. कार्मिन पिंटो काटीबल्ला 5,000 रुपये. आयरिन रोड्रिगस किन्निवळी 500 रुपये. ಒಟ್ಟು मार्च महिन्यात इगर्जेक आयिल्लें दान 62,700 रुपये दान दिल्ल्या सर दानीचो उपकार भावरता. देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्तार आशिर्वादा तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर मागता. मोगचनो सगळ्यांचो उपकार भावरलो देव बरें करूं म्हणटाना ह्या फेस्ताक ह्या भगेवन दापत्याक जायतो खर्च आसा आनी ह्या खर्चा बाबतीन सभा जाणांनी बरें मन दाखोवन कुमो केल्या. आतां हांव नांवां वाचून सांगतना दानीची तशेंच मुर्तोम दिल्ल्यांची नांवां वाचून सांगतना हांगासर मुखार येवन मनदी बाप लिओ वेगस तांचे जावन मानाची वाद घेजय म्हूण हांव उपकार मागतां. पयलें दान दिल्लें पयशा रुपी आनी वस्तू रुपी. नावना कमने एक दानी पवित्र कालचा वाडो आयच्या दिसाची वेदीची सगळी आलतारीची फुलां तांणी दान केल्यांत दान जावन दिल्यांत तेन्ना तांचो उपकार भावता. तशेंच नावना कमने एक दानी मादर तेरेजा वाडो 5,000 रुपये. जॉन फर्नांडीस लानपूल वाडो 5,000 रुपये. प्रकाश लोबो लानपूल वाडो 2,000 रुपये. मेबल एस्कोटिनो सांजूद वाडो 2,000 रुपये. लीना कोटिनो सांजूद वाडो 2,000 रुपये. फ्रांसिस कोटिनो सांजूद वाडो 2,000 रुपये फुलां खातीर. ऑल्विन पिंटो पवित्र कालचा वाडो 2,000 रुपये. याना कुटिनो सांजूद वाडो 1,000 रुपये. रोनाल्ड फेर्नांडीस आनी कुटाम पवित्र कालचा वाडो 1,000 रुपये. फिलिप तावरो पवित्र कालचा वाडो 1,000 रुपये फुलां खातीर. नावना कमने एक दानी मुनकोर 1,000 रुपये. लीना कोटिनो सांजूद वाडो 1,000 रुपये फुलां खातीर. ग्लेन लविटा साल्डाना पवित्र कालचा वाडो 1,000 रुपये. एन्नी मेरी डिसोजा वेलंकणी वाडो 1,000 रुपये फुलां खातीर. ಒಟ್ಟು दाना रुपी आयिल्ले पैशा रुपी आयिल्ले 27,000 रुपये. मुर्दोम दिल्ल्यांची नांवां नित्यधर वाडो सुनील मोरासानी कुटाम 2 मुर्दोम. नावना कमन 1 दानी 1 मुर्दोम. पवित्र कालजा वाडो गॉडविन मंतेरो 1 मुर्दोम. कॅलिस्टस मॅनेजर्स 1 मुर्दोम. जस्निया मॅनेजर्स 1 मुर्दोम. जेवियल मॅनेजर्स 1 मुर्दोम. कॅलिन मॅनेजर्स 1 मुर्दोम. ऑल्विन पिंटो 1 मुर्दोम. संजूद वाडो रॉबर्ट मेबल कुटिनो 1 मुर्दोम. जेरी कुटिनो आनी कुटाम 4 मुर्दोम. लानपोल वाडो एनिका रेबेलो 1 मुर्दोम. डॉनस कुटिनो 2 मुर्दोम. प्रकाश लोबो 1 मुर्दोम. वेलंकणी वाडो शनन आनी शानेल कुटिनो 1 मुर्दोम. रॉयसन फर्नांडीस 1 मुर्दोम. रिशोन फर्नांडीस 1 मुर्दोम. मदर तेरेजा वाडो नावना कमन 1 दानी 2 मुर्दोम. थॉमस कुटिनो 1 मुर्दोम. दान दिल्ल्या मुर्दोम रावल्ल्या हर एकल्याचो उपकार भावरता. देव बरें करूं म्हणटा.
मग जनो निमाने आता गीत गायत असताना एवढा दोऱ्या जे कोणाक हांगसर मुखार येवन जिवंत क्रिस्ताच्या इमाजेचो ओमो घेवंक जाय तसल्यांनी पयलें उरल्यान कोणें उरचें नाका थंय बसचें वा उबे रावन निमाणें गीत गावचें ह्या कुशीन आसल्यांनी पयलें उरचें उमो गावन त्या कुशींतल्यान भायर वयचें ताचे उपरांत ही ह्या कुशी बसली ताचे उपरांत ती आनी तांणी मुखार येवचें हांगासर मुखार येवन उमो गावन फाटीं वयचें आतां भायर गेल्ल्यान तुमकां थंयसर कोल्ड ड्रिंक्स आनी पप्स दितात ते तुमी खावन घेवचे आनी खावचे वेचे न्ही रावा निमाणे तुम्ही सगळ्यांनी लकी डीप काढल्यान म्हाका कळीत आसा आनी खंडीत थोड्यांक आसक्त आसा म्हाका 5,000 रुपया मेळटात की म्हाका 4,000 रुपया मेळटात की म्हाका 2,000 रुपया मेळटात की तारी कोण सगळ्यांनी रावचे लकी डीप ड्रॉ आसा आनी ताच्या उपरांत कोणायकी मेळोंक बरो तरी करून चिकेटी हाडल्या तुमी जावंक बरो तरी करून सगळ्यांनी रावचे ते पप्स खान घेताना कोल्ड ड्रिंक्स पियेताना सगळ्यांक मेळा एकामेका लागीं वचून एकामेका विश करा बरें म्हाका आमी त्या देखून आमी म्हळें पास्कांची पर्ज आमी संतोशाची पर्ज आमचो संतोश आमी हेरान हांगा आतां वांटून घेवचे एकामेका बेटा एकामेका हात दिया एकामेका विश करा कोणा पटलोवन जाय पटलोवन धरा आनी अशें आमचो संतोश ह्या फेस्ता वेळार आमी वांटून घेवचे वांटून घेतल्या वेळार धरतो जाता त्या देखून हे आमी हरी एकल्यान करीचे आयचे दिसा त्या देखून आमी मेळ्ळें धांवचें नाका वेळ जावना 9:30 वरां जालीं मात आज एक दीस मात त्या देखून सगळ्यांनी आमी भायर गेल्या उपरांत कोल्ड ड्रिंक्स या पप्स आसात कान घेया आनी थंय रावून सगळ्यां कडेन उलोवया ताच्या उपरांत हे लकी डीप ड्रॉ आमी चलोवन व्हरतल्या त्या देखून ते दोपर्यंत आमी सगळ्यांनी रावचे हांव तुमच्या लागीं उपकार मागता एक घडी उबे रावया मार्च म्हयन्यांत इगर्जेक दान दिल्ल्या त्या दानीच्या त्या सवां खातीर एक आमच्या बापा एक नामान बरी एक आनंद बापा आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जा तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गा जाता तुजी संवसारांत जा आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवा नमान बरी कृपेन बरयल्ले सुमतीजे सांगता श्रीयम त्यो सदे आसदेवी पॉल जेगुसे जेसु बगेवन ते मरिये देवाचे माये आमा पियांगा ते उनातिगा आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या गायन मंडळीने गीत सुरू करचे सगळ्यांचे जाता आमचो गीत रावोंक ना एक पटीन 2 पटी म्हळ्यार इवना आमी मुंदरसून वचचे मुखार या जे कोणा मुखार येवन जिवंत क्रिस्त असो उमो घेवंक जाय बेसांव जावंक जाय घेवचे आनी सगळ्यांक भायर वयचे आमी